Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. एक ल्हानशें मागणें करून स्टार्ट करूया. हालेलुया. मोगला बापा दिनवासता तुका ह्या आयच्या दिसा खातीर हो नवो दीस तुवें आमकां दिलाय म्हणून काय बरें शांत वातावरण मोगला बापा आयज तुवें आमकां दिलाय. पयलो पावस आमकां पळोवंक मेळला. तुका दिनवासतां काळ सांतान मोगला बापा तुवें आमकां ह्या जाग्यार हाडल्याय म्हणून तुका दिनवासतां मोगला बापा. तुजें उतर शिंकूंक तुज्याच मोगान तुवें आमकां हांगासर हाडल्याय. तुका दिनवासतां मोगला बापा. पवित्र आत्म्या ह्या वेळार हांव उलयना पूण तूं उलयताय. तूं म्हज्या ताळ्याचेर तूं म्हज्या उतरांचेर कंट्रोल घे. हेंचें सेशन चलता तें तूं लीड कोत्ताय. पवित्र आत्म्या तुज्याच आदारान जें देवाचें उतर दर एकल्याक आमकां आयज आयकूंक जाय तें तूं आमकां दिताय म्हणून तुका दिनवासता. हें मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या नांवान. आमेन. हालेलुया. आयकूया आतां सगल्यांक ओके न्हू? कम्फर्टेबल? Hallelujah. Praise God. आतां न्ही एक क्वेश्चन तुमकां. तुमच्या सगळ्यां लागीं एक शक्ती आहा. ओके? कसली ती शक्ती? जे शक्ती वरवीं तुमी तुमचें आख्खें जिवीत खंयच्या डिरेक्शनान वचोंक जाय, बऱ्या डिरेक्शनान वायट डिरेक्शनान, तें डिसायड करूंक जाता. दर एकल्या लागीं तुमचेच लागीं म्हणून म्हजे लागीं आहा, सिस्टरी लागीं आहा, तुमचे लागीं सगळ्यां लागीं एक शक्ती देवान आमकां दिल्या. कसली शक्ती ती? होली स्पिरीट. ओके? प्रेज गॉड. आनीक कसली? होली स्पिरीट मागीर येता. ताचे पयलीं जेजून एक आमकां देवान एक आमकां शक्ती दिल्ली आहा. कसली ती? बायबलाची वर्ड म्हणजे उतर. वय ते उतराचीच ती आमकां देवान शक्ती दिल्ली आहा. कित्याक लागून आतां तें वर्ड म्हणलें? कित्याक लागून वर्ड म्हणलें? रायट आन्सर. आमची जी शक्ती आहा जातूंतल्यान आमी आमचें जिवीत हिंच्या डिरेक्शनान व्हरूंक जाता तें आमच्यांनी आमच्या उतरा प्रमाणें डिसायड करूंक जाता. नाव ही शक्ती हांव कित्याक म्हणटा? कारण देवान आमकां आपल्या रुपकाराची रचलेली आहा न्ही. सगल्यांक तुमी स्वत मानतात देवान तुमकां आपल्या रुपकाराची रचलेली आहा म्हणून? वय न्हू? कित्याक बायबलान आमकां बरोवन सांगता जेजू वी आर मेड इन द इमेज अँड लायकनेस ऑफ गॉड. देवान जेन्ना आमकां रचल्या तेन्ना सादी रचूंक ना. जीं जांकां कांयच शक्ती ना, जांकां कांयच पावर ना, जें कितें जाता तें तीं सोंसून घेतात, कांयच तांच्यांनी करूंक जायना, असलीं आमकां करूंक ना न्हू. देवान आमकां रचल्या आपल्या रुपकाराची. आतां पयलो कोणाक रचलेलो? आदामाक. मागीर ईव आयली. सो पयलो आदामाक रचलो, मागीर देवान एवेक रचली. देवाची पयलीच येवजण कितें आसली मनशाक रचपाक? जेन्ना देवान पयलें स्वर्ग आनी संवसार रचलो, मागीर संवसारांतले ज्यो मोनजाती आसल्यो, जीं झाडां पेडां आसलीं, सगळें रचून काडलें. निमाणो देवान आदामाक आनी एवेक रचली. जरी तर आमी रचनेची ऑर्डर पळोवपाक गेल्यार देवान 6व्या दिसा आदाम आनी एवेक रचलो न्ही.
सगळीं रोचना जाल्या उपरांतूच देवान आदाम आनी एवेक रोचलो. देवान पयलो आदाम आनी एवेक रोचूंक ना आनी मागीर जें तांकां कितें गरज पडटली हाल्ली जिवीत जियोवपाक तें रोचलें. देवान पयलें रोचलें जाची गरज आदाम आनी एवेक पडटली हाल्ली. म्हणजे जेन्ना देवान आदाम आनी एवेक रोचलो जिवीत जियोवपाक जाची कित्याची गरज तांकां पडटली हाल्ली तें देवान ऑलरेडी रोचलेलें हाल्लें न्हय. तांकां खावपाची पेवपाची जाची कित्याची गरज तांकां पडटली हाल्ली तें देवान रोचून ताजे उपरांतूच आदाम आनी एवेक रोचलोलो. सारकें हेंच आमकां बायबल सांगता. तो देवान आदाम आनी एवेक कित्याक लागून रोचलो काय? देवाची येवजण कितें हाल्ली आदाम आनी एवेक रोचून? जीं झाडां पेडां आहा जनवरां मनजाती आहा तांचे भाशेनूच तांकां ओके संवसारान घातलां तांकां एक जिवीत जिवंक आनीक व्हडलें कांय ना. देवान आदाम आनी एवेक रोचलोलो हांवें म्हणलां ते भाशेन आपल्या सारक्याचो आनी आपले बराबर इश्टागोतीन जी हेर रोचना आहा संवसारांत ताजेर दोनीपण चलोवंक. देवान संवसार रोचला खरो पूण देवान म्हणूंक ना ह्या आतां संवसाराचेर आपूण दोनीपण चलयतलो म्हणलां देवान ना तोहें म्हणूंक ना. संवसार रोचलो झाडां पेडां रोचलीं जनवरां मनजाती रोचल्यो पूण ह्या सगल्याचेर दोनीपण चलोवपाक देवान मनशाक अधिकार दिलो आदामा वरवीं वय न्हू. आतां तो तें दोनीपण चलोवपाक आदाम आनी एवेन कशें परी चलोवंक जाय? देवाची येवजण हाल्ली जेन्ना मनीस संवसाराचे रोचणेचेर दोनीपण चलयतलो तें आपले बुद्धी प्रमाणे न्हय पूण देवाच्या संबंदान देवा कडल्यान शिकोन तें दोनीपण चलोवप. God did not create man to decide what is right and wrong while exercising his authority by himself. God created man to learn from him what is right and wrong, what is good and evil, and then exercise his dominion, exercise his authority on earth. Correct? सगळी रोचना आहा मनशाक रोचला ते रोचनेचेर दोनीपण चलोवपाक पूण मनशाक एक आज्ञा दिल्ली देवान तूं आपल्याचेर पातये. जेन्ना तूं म्हजे बरोबर रावतलोय देव म्हणटा मनशा लागीं उलयता जेन्ना तूं म्हजे बरोबर रावतलोय म्हजे कडल्यान शिकतलोय तेन्ना तुका सारकें दोनीपण ह्या संवसाराचेर चलोवपाक तें आपूण शिकयतलो. ताका लागून म्हणटा न्ही देवान सगलें जें रोचलेलें आहा जीं फळांचीं झाडां आहा त्या सगल्या झाडांचें देवान मनशाक खावंक अलाव केल्लें वय न्हू. सगल्या झाडांचें तुमी खावपाक जाता म्हणलेलें सोडून एक झाड. खंयचें झाड तें? ज्या झाडाचें फळ खावन मनशाक बरें आनी वायट तें कितें तें गमून येतलें. द ट्री ऑफ नोईंग गूड एंड इवल म्हणटा त्यो वय. सो ह्या एकाच झाडाचें देवान मनशाक फळ खायनाका म्हणलेलें. आतां ह्या झाडाचें फळ खावप म्हणल्यार कितें? ह्या झाडाचें फळ खावप म्हणल्यार कितें बरें कितें वायट तें आमी डिसायड करप. पयलेच देवान ती एक चॉयस दिल्लो मनशाक ह्या सगल्या झाडांचें तुमी फळ खावंक जाता सोडून एका झाडाचें वो चॉयस दिल्लो हां देवान. पूण चॉयस तो चॉयस दिवंक नाहल्लो. आमी बायबलान जरी वाचल्यार देवान मनशाक चॉयस दिवंक नाहल्लो. देवान मनशाक एक आज्ञा दिल्ली
आतां डिफरन्स कितें चॉयसा मदें आनी आज्ञा मदें? चॉयसा मदें आनी आज्ञा मदें डिफरन्स कितें? आज्ञा म्हणजे एक ऑर्डर आनी चॉयस म्हणल्यार तूं कर ना कर, केलें बी जाल्यार कांय वायट ना, करिनाय बी जाल्यार कांय वायट ना. पूण एक ऑर्डर, एक आज्ञा, कमांडमेंट म्हणटा आमी, एक कमांड म्हणटा न्हू. आतां कोण आर्मीन आहा, आर्मीचो कमांडर आहा, तो आपल्या शिपायांक एक कमांड दिता. जरी तो ते शिपाई तो कमांड फॉलो करिना जाल्यार कमांडरान म्हणूंक जाता ओके नो प्रॉब्लम, कांय चलना, ओके फायन. ना न्ही, कमांडाचो मिनींग तो आसना न्ही. कमांडाचो मिनींग आसता, ते आज्ञाचो मिनींग आसता ती फॉलो आमी करूंकूच जाय. जरी तो ती फॉलो करिना जाल्यार ताजे मागीर कितें ना कितें कॉन्सिक्वन्सीस जाता, ताजेर कितें ना कितें एक्शन घेवंक जाता, वय न्हू. तर हें जें देवान पयलेंत मनशाक रचून सांगलेलें, सगल्या झाडांचें फळ तुमी खावंक जाता सोडून एक झाडाचें, तो चॉयस न्ही, तो एक कमांड आसलो. आनी जेन्ना तो कमांड मनशान मोडलो तेन्ना ताजें एक कॉन्सिक्वन्स आमकां पळोवंक मेवलें न्हू. ते कॉन्सिक्वन्स कितें जालें? ओके, कमांड मोडलो ताजो मिनींग कितें? मनशान जेन्ना फळ खालें तेन्ना मनशान म्हणलें देवा म्हाका तुजी गरज ना, कितें बरें कितें वायट तें हांव म्हजे बुदीन डिसायड करतलो. हो जावन आसलो ती आज्ञा जी मोडल्या ताजो मिनींग. देवान आमकां रचलेलो कित्याक? दोनी पण चलोवंक. अधिकार आमकां दिल्लो देवान, तर एक मनशाक अधिकार दिल्लो. देवाक नाका आसलें मनीस बेश्टो सादारण जिवीत जियेल्लो, देवाक जाय आसलें मनशान अधिकाराचें जिवीत जियेल्लें. ताकाच लागून देवान अधिकार दिल्लो न्ही, नाजाल्यार देव अधिकार कित्याक दितलो आसलो? जरी तो देवाक नाका आसलें मनशान अधिकार चलयल्लो जाल्यार देव अधिकार दिवचोच नासलो. देवान मनशाक अधिकार दिल्लो खरो, पूण तो अधिकार आमी चलोवंक जाय आसलो देवाचे बुदीन. आतां पासून आमच्या जिवितान तेंच आमकां करूंक देव आपयता. सगल्याचेर आमकां आजुनूय अधिकार दिल्लो आहा, पूण तो अधिकार सारके भाशेन जरी आमी चलयतले जाल्यार आमकां देवाची बूद. कित्याक आतां आमी संवसारान जायतें कितें वायट पळयता न्हू, जायतें कितें वायट पळयता. खंयसर झुजां, खंयसर स्कॅमां. हें कित्याक लागून? मनीस आपलो अधिकार चलयता खरो, पूण तो अधिकार कोणाचे बुदीन चलयता? देवाचे? आमचे बुदीन, आमचे बुदीन, आपल्याचे स्वताचे बुदीन मनीस आयज पासून अधिकार चलयता. जें पयल्या मनशान जो जी आज्ञा मोडून म्हणलेलें आपूण कितें बरें कितें वायट तें आपूण डिसायड करतलो. देव डिसायड करता तें न्हू, आपूण डिसायड करतलो. तेंच आयज पासून आमच्या जिवितांनी चलता. आख्ख्या संवसाराक नदर मारूंक नाका, आमच्याच जिविताचेर नदर मारया. कितले पाटी आमी मिस्टेकी करता, कितले पाटी आमी डिसिजनां घेता जीं आमचे बुदींतल्यान आमी घेता न्हू. जरी आमकां आमी डिसिजनां खंय घेवपाक जाय? देवाचे बुदींतल्यान. देवाची बूद आमकां केन्ना मेवता? बायबलांतल्यान. पूण त्या बायबलाची आमकां खूब पाटी म्हायती ना म्हणून आमी जें कितें आमी आयकता, वाचता, टिवीचेर पळयता, ताजे वरवीं शिंकोन कितें बरें कितें वायट तें आमी डिसायड करता न्हू. आतां एक सिंपल एग्जाम्पल. जेजू म्हणटा कोणें तुमचेर थापड मारलें पळय न्हू, जाल्यार एका पोल्यार थापड मारल्यार दुसऱ्या पोल्यार दुसरो पोलो दी म्हणटा पळय न्हू. हें बायबलान आहा. ओके. आतां तुवें जरी येवन म्हजेर थापड मारलें, म्हज्यान तुका म्हजो दुसरो पोलो दिवंक जातलो? दोगां नेबरां मदें झगडीं जाता, तर दोगां नेबरां मदें झगडीं जाता. मातशें एका नेबरान आपल्याचें दुरीग 10 सेंटीमीटर हे वटेन बांदलां. झगडीं झुजां मागीर न्हू, मारामारी.
जायते पाटी थापटांनीच न्हू कोयते घेवन येतात, तलवारी घेवन येतात. जाता न्हू, पळयलां आसतलें तुमी पासून. आतां हें रिएक्शन कित्याक लागून जाता? संवसार आमकां कितें सांगता? आरे ताणें तुजेर एक थापड मारलां आनी तूं ओगी रावताय, तूं कांयच म्हणिनाय, तूंय एक दी, तूं एक कित्याक 2 दी आनीक. सारकें न्हू? ताणें आपल्याचें दुरीग तुज्या वट्टान बांदलां, तूं तुजो कचरो काड ताज्या वट्टान घाल. हें आमकां संवसार सांगता न्हू. जायते कोण संवसार सांगता म्हणजे आमी दुसरीं कोण कोत्ता तीं पळयता, वाचता पेपराचेर, टिवीचेर पळयता कितें कितें चलता पळय तें, जावं ऑनलायन आमकां फोनाचेरूय पळोवपाक मेवता. सो ही सगळी बोध खंयच्यान मेवता? कोण कितें कोत्ता, कोण कितें बरयता, तातूंतल्यान न्हू आमी जें कितें पळयता, वाचता, आयकता, तातूंतल्यान ही आमकां बोध मेवता. आनी ताजे वयर आमी आमचीं डिसिजनां घेता. झगडीं जालीं कोणाय लागीं, घरच्यां लागीं झगडीं जालीं, नेबरा लागीं झगडीं जालीं, तुज्या फ्रेंडा लागीं झगडीं जालीं, आनी ताणें तुजेर एक थापड मारलें जाल्यार संवसाराचे बुदी प्रमाणें आमी डिसायड करून कितें बरें कितें वायट तें त्या फ्रेंडाचेर आनीक 2 दिता. पूण जरी तर आमी देवाची बूद घेवन चलता जाल्यार ते बुदी प्रमाणें जी बायबलान आहा, बायबलाचे शिकवणे प्रमाणें आमी जरी चलता जाल्यार एका थापटाच्या जाग्यार 2 थापटां न्हय, पूण एका थापटाच्या जाग्यार दुसरोय पोलो दिवप. पूण हें कित्याक? कित्याक लागून देव म्हणटा जरी तर कोण तुजेर एक थापड मारता तूं ताका दुसरोय पोलो दी? देव म्हणटा कांय ना न्हू, तुवें आनी कितें कोत्तलोय, एक थापड मारलां तुज्यान झगडूंक जाता ना न्ही. जोखोण ना काय ट्राय पसून करिना काय तूं दुसरोय पोलो दी. दुसरोय पोल्यार मारता जाल्यार मार न्ही, तुजे लागीं एनिवे पावर ना. हाका लागून देव सांगता काय ना. आतां जेजू शिकयता तेन्ना न्ही पॅरेबलांनी शिकयतालो. तो एक एग्जाम्पल दिवन शिकयतालो. कोण तुजेर एक थापड मारता जाल्यार दुसरो पोलो दिवप हाजो मिनींग कितें? न्ही की दुसऱ्यांनी आमचो फायदो घेवन रावंक जाता, दुसऱ्यांनी आमचेर आमकां मारीत रावंक जाता, हो मिनींग न्ही ताजो. जेजू म्हणटा जेन्ना कोण तुजेर एक थापड मारता आनी तूं तुजो दुसरो पोलो तेका दिताय तेन्ना तूं आपल्याक तुजो डिफेंडर कोत्ताय. सो दुसरो पोलो दिवप म्हणजे आमी खालती जावन जेजूक म्हणटा जेजू तुवें म्हणलाय म्हणून हांव हें कोत्तां. म्हाका हें समजना जायत. एका पोल्यार मारून दुसरो पोलो दिवप तूं सांगताय म्हणून हांव कोत्तां. कित्याक? तूं जावन आसा म्हजो डिफेंडर. आमचें इमिडिएट एक्शन कितें जाता? आमी आमकांच डिफेंड करूंक न्हू. आरे म्हजो रिस्पेक्ट हांवें दवरूंक जाय. पूण जेन्ना दुसरो पोलो दिता तेन्ना आमी म्हणटा जेजू तुजें उतर म्हाका सांगता, तूं म्हजो डिफेंडर, तूं म्हजो राखणदार. सर जेन्ना हांव म्हजो दुसरो पोलो दिता तेन्ना हांव तुका म्हजो राखणदार दिता. हें जें म्हजें बॅटल आहा, म्हजें झूज आहा तें हांव तुज्या हातान घालतां. ओके, हो एक एग्जाम्पल आतां जें एक संवसाराचे बुदी प्रमाणें जें कितें आमी आयकता, वाचता, पळयता तातूंतल्यान आमी एक डिसिजन घेवंक जाता. नाजाल्यार बायबलान जें कितें बरयलां ताजे वयर आमकां डिसिजन घेवंक जाता. आतां देवाची येवजण जावन आसली ताज्या उतराचेर ताजे कडल्यान शिकोवन आमी आमची हांगासर संवसारांत डिसिजनां घेवपाक आमचे बुदीन न्हय पूण देवाचे बुदीन. हालेलुया. आतां ही जी आमकां हो जो आमकां अधिकार दिल्लो आहा, ओके, तो आमी कशे परेन चलयता? अधिकार आमकां दिला न्ही, सगळीं मानून घेतात न्हू, डावट आहा अजुनूय. सगल्यांक आमकां अधिकार दिल्लो आहा. आदाम एवेक देवान अधिकार दिल्लो संवसाराच्या सगळ्या रचनाचेर दोनीपण चलोवंक. आतां तो अधिकार कसो आमी चलोवपाचो? मारून एकामेकाक
शेतान आतां जोताक घातलेले गायी प्रमाणे मारून बैलाक जे परी आमी मारून ताका फुडें वच फाटीं सर थाव राम कोत्ता ते परी आमी अधिकार चलोवपाचो काय ना न्हू. अधिकार चलोवपाचो जो तुवें आन्सर दिलाय ताजे प्रमाणे आमच्या उतरांतल्यान अधिकार जो आमी चलयता तो फकत आमच्या उतरांतल्यान. कित्याक जी पदवी आमकां दिल्ली हा ती दिल्या आमच्या उतरान, आमच्या बोळान न्ही की आमी जानवरांक मनजातीक मारून कातरून अधिकार चलोवप, पूण फकत आमच्या उतरांतल्यान. ना तो उतरांतल्यान आमकां कित्याक अधिकार दिल्लो काय? आरे हात हा पांय हा ते हात पांय चलयना जावन एक बेश्टी जीब आमची जिबेंतल्यान फकत उतरां भायर सरतात. ते जिबेक घोटाय पासून ना कितें जिबेन कितें वेट धरूंक जाता आमी हातीन तरी कितलो सगळोच वेट उखलूंक जाता न्ही. हें स्टँड उखलूंक जाता तें स्टँड उखलूंक जाता कोदेली उखलूंक जाता. जिबेन कितें जाता पळोवंक गेल्यार आमचें बळ खंय हा? हातींनी पांयांनी न्हू. हातींनी पांयांनीच आमी काम करता. पूण देव म्हणटा तुमचो अधिकार तुमी तुमचे जिबेंतल्यान चलोवपाचो. ही खोल्ली मांडणी काय देवाची? कित्याक लागून तुमकां दिसता? सांगात हातूंत रॉंग आन्सर काय ना. कित्याक लागून तुमकां दिसता देवान आमचे जिबेन आमच्या उतरांनी आमकां तो अधिकार चलोवपाचें दिला? कित्याक लागून तुमकां दिसता? कित्याक देवान आमकां आपल्या सारक्याचेर रचल्या न्हय. देवान जेन्ना संवसार घडोवन हाडलो तो खरो घडोवन हाडलो आपल्या हातींनी आपल्या पांयांनी काम करून ना न्ही. आपलें उतर उलोवन फकत उतर उलोवन देवान आख्खो संवसार स्वर्ग आनी संवसारांनी संवसारांतल्यो सगल्यो जानवरां मनजाती झाडां पेडां उतरां प्रमाणे उतरां वरवीं रचून हाडलीं. आनी आमकां आपल्या सारक्याची रचलेल्या कारणान तो अधिकार उतरां वरवीं आमकां दिला. हालेलुया. सो ती आमच्या ताकाच लागून आमच्या उतरान आतां ती पदवी आहा. पूण एक प्रश्न येता. आतां हांव येवेन ती आज्ञा जी आहली देवान दिल्ली ती मोडली आनी ताजे उपरांत देव म्हणटा तुमी आतां सैतानाची स्लेव सांग कोंकणीन उतर कितें? स्लेव गुलाम. हां. सो ती आज्ञा मोडलेल्या कारणान देवान जी आज्ञा दिल्ली ती तांणी मोडली. पूण मोडली तातूंत आनीक एक भागीदार आहलो न्हू. सैतान येवन तांकां जेन्ना नाडली तेन्ना सैतानूय हातूंत जालो भागीदार. एके वाटेन हाडलें देवाचें उतर आदां एवेक, एके वाटेन हाडलें देवाचें उतर, दुसरे वाटेन हाडलें सैतानाचें उतर. आतां कोणाचें उतर तांणी मानलें? सैतानाचें. देवाचें उतर इग्नोर करून सैतानाचें उतर तांणी मानलें. आनी बायबल आमकां सांगता जाचें उतर तुमी मानतात तुमी ताची गुलाम जातात. बायबलांनी वयर सकयल साद्या उतरांनी सांगिना, डायरेक्ट स्ट्रेट तो म्हणटा जाचें उतर तुमी मानतात तुमी ताची गुलाम जातात. तर आतां एवेन आदाम आनी एवेन देवाचें उतर सोडून तें सैतानाचें उतर जेन्ना मानलें जाल्यार तीं कोणाचीं गुलामां जालीं? सैतानाची. तर तो अधिकार जो आसलो तो काडून व्हेलो काय देवान? अधिकार दिल्लो न्ही आमच्या उतरांतल्यान, आमचे जिबेन अधिकार आमकां दिल्लो, ती शक्ती आमकां दिल्ली ती देवान काडून व्हेली काय? पनिशमेंट कहो ना न्हू. तो अधिकार दिल्लो तो देवान पोत्तून काडून व्हरोंक ना. कित्याक देव आपल्याच्याच उतराचेर आड वचोंक जायना न्हू. ताणें आमकां रचल्या आपल्या सारकीं आनी आज्ञा मोडल्या म्हणून जे उतरांतल्यान ताणें आमकां रचलेलीं त्या उतराचेर आड वचोन ताणें तो आमकां जो अधिकार दिल्लो तो काडून ताणें व्हरोंक ना. तो अधिकार उरला खरो. पूण आतां जेन्ना आदाम आनी एवेन
परत 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 ती सैतानाचें उतर जेन्ना आयकूंक लागली. आदां हेवूच न्हू, केन आमी पळयता, ताजे उपरांत केनाची फुडली संस्कृत आमी पळयता. ती परत परत देवाचें उतर सोडून सैतानाच्या उतराक कान दितालीं. सो तीं गुलामां कोणाचीं जातालीं? सैतानाचीं. आयज मेरेन तेंच चलता. कोणाचें उतर आमी आयकून जिवीत जियेता, कोणाचें उतर आमी मानून घेता, ताजे वयर आमी कोणाचीं गुलामां जाता तें आमच्या जिवितांत जाता आयज पासून. कोणाचें उतर आमी आयकून घेता पळय तें. दर एक गांवान एक एग्जाम्पल दर एक गांवान मे बी एक मनीस तरी आहलो आसतलो जाचें नांव सारकें इबाडलां. ताका कोण लागीं करिना, कोण ताजेशी उलोवंक सोदिना, ताका कोण कामाक आपयना. कित्याक सगलो लोक जाणो तो नाड बुदीचो म्हणून. चोदता, नागयता, पयशे सुबेज सांगता, काम करिना, कामचोरपणां करता. आतां हें ती सगलीं ताजीं एक्शनां, पूण तीं एक्शनां ताजीं खंय येतात काय? कित्याक तो कोणाचें तरी उतर आयकता. एके वाटेन सगल्यांक आमकां देवाचें उतर मेवता, नाजाल्यार एक सैतानाची बूद मेवता. हीं सगलीं एक्शनां चोरप, फोटी सांगप, कामचोरपणां करप, हेजी खबर तेका, तेजी खबर तेका, तेजी खबर म्हाका, तें सगलें करप कोणाचे बुदींतल्यान येता? सैतानाचे बुदींतल्यान. आतां आयज पासून देवाचें उतर आमी सांडून सैतानाच्या उतराक आमी कान दिता जाल्यार आमी गुलामां कोणाचीं जाता? सैतानाचीं. सैतानाचीं गुलामां जाता न्ही. सो तीं आमचीं एक्शनां एक, ताजो रूट कितें जाता, ताजें मूळ कितें जावन आसा? उतर. आमचें एक्शनां येता मागीर न्हू. पयलें आमकां येता आमच्या मनान चिंतप. चिंतप कशें परी येता? जें कितें आमी आयकता, वाचता, पळयता, तें वाचता, आयकता, पळयता तें उतरांत न्हू. तीं कितें वाचता तें आमी उतरां वाचता. कितें पळयता टिवीचेर, तें टिवीचेरल्यान आमकां उतरां आयकूंक येता, वय न्हू. सो तीं उतरां आमी जेन्ना मानून आमच्या काळजांत घेता, ताचेर उपरांतूच आमचीं एक्शनां येता. जायते फावटी आमी एक्शनां पळयता, ताजे मुळाक जें उतर आहा तें पळयना. तर आमचीं एक्शनां मागीर येता म्हणटच एक्शनां फॉलो करता कितें उतर आमी आयकता पळय तेका. तर आमच्या जिवितान पासून जरी तर बारीक पासून कसली चेंज आमी करूंक जाय, तर पयलें आमी एक्शनाचेर फोकस करूंक लागता, वय न्हू. हें समजना जावन की त्या एक्शनाक मूळ हा एक उतर, इदर देवाचें उतर ओ साबार वाटांनी आमकां सैतानाची जी बूद मेवता, ती सैतान जेंची तोप आमच्या मनान घालता पळय तें, इदां आमी सैतानाच्या उतराक आयकता, नाजाल्यार देवाच्या उतराक आयकता. आनी ताचेरूच उपरांत मागीर आमकां तीं एक्शनां आमचीं एक्शनां भायर सरतात, वय न्हू. सो आतां हांव आनी एवेन पासून पयले सुवातेर सैतानाचें उतर आयकून ती आज्ञा देवाची मोडली. तांची जी फुडली संसद आहली तांच्यांनी तेंवूय केलें. सो तीं गुलामां कोणाचीं जालीं? सैतानाचीं. पदवी देवान काडून व्हरोंक ना. आतां गुलामां जाल्या म्हणटच तीं गुलामपणांतलीं सोडोवंकूय जाय न्हू आमकां. त्या गुलामपणांतलीं आमकां सोडोवंकूय जाय. आतां त्या गुलामपणांतलीं सोडोवपाक जेजू आयलो. जेजू आयल्लो, जायते फावटी आमी म्हणटा न्ही, जेजू आयलो खुर्सार मोडोंक, आमकां सोडवण दिवपाक. पूण ती सोडवण कित्यांतल्यान? कित्यांतल्यान काय ती आमकां सोडवण दिवंक आयल्लो जेजू? पातकांतल्यान? फकत पातकांतल्यान जेजू आमकां सोडवण दिवंक आयल्लो? फ्रॉम सैतानाच्या गुलामपणांतल्यान आमकां ती सोडवण दिवंक आयल्लो.
पातकां आमी म्हणटा ती पातकां कितें एक्शनां न्हू, पूण ताजें मूळ जावन आसा तें गुलामपण. गुलामपण कशें आयलें? जेन्ना आमी सैतानाचें उतर आयकून आमच्या काळजान तें घेतलेलें, तातूंतल्यानूच ती पातकांची एक्शनां जीं आहा तीं येतात. सो जेजू येवंक नाहलो आमकां फकत ती पातकां आहा ती पयस काडूंक. पातकां केल्यार आमची एक्शनां चेंज जातलीं न्हू. एक्शनां चेंज जालीं पूण काळजान जें उतर आहा, जें मूळ आहा त्या एक्शनाचें, तें जरी चेंज जायना जाल्यार तीं पातकां एक्शनां जीं आहा तीं परतून येवंक जातात. ओके, एक झाड आतां इमॅजीन करात. ओके, झाड आहा, झाडाक मूळ आहा, कितें म्हणटात, झाड भायर सरोन वाडटा, तांकां तेंगश्यो येता, पानां येतात, फळां येतात. तीं फळां पानां तीं जावन आसा तीं एक्शनां. जरी तर आमी तेंगश्यो घातल्यो, पानां घातलीं, फळां काडलीं, तें कातोलना पोत्तून आनी तें वाडचें ना, वाडटलें न्हू, कित्याक मूळ आजुनूय जितें आहा. सो तीं फळां पानां जीं एक्शनां आमचीं आसतात तीं आमी कातरून पासून उडयलीं जाल्यार तीं थोड्या तेंपान पोत्तून वाडूंक जाता. कित्याक तें मूळ तें आजुनूय जितें आहा. मूळ तें कितें? जें सैतानाचें उतर आमी आमच्या जिवितान आयकता, काळजान घालता पळय तें. एवेन कितें केलें? उतर आयकलें खरें, आयकलें तातूंत मेळोंक तिणें तें पातो कादारूंक ना. आयकलें आनी ती ताचेर विचार करूंक लागली. आरे, हें म्हाका फळ बरें दिसता पळोवपाक. ताचेर ती विचार करूंक लागली. आयकलां उतर, तातूंतल्यान ताचो तो विचार आयलो. विचार आयलो म्हणजे ती आपल्याच्याच मनान तें उतर पोत्तून चलोवंक लागली आपल्याच मनान. तेन्नाच तिच्यान तें वचोन पातक करूंक जालें न्हू, ती आज्ञा मोडूंक जाली. तर जें मूळ आसा, कोणाचें उतर आमी आयकता, कोणाची गुलामां आमी जाल्लीं आसा, तातूंतल्यान डिसायड कोत्ता आमचें फळ आनी आमचीं पानां कितें पळय तीं. तर देव जेजू सोडवण दिवंक आयल्लो ती आमी म्हणटा ती आमचीं फळां पानां तेंगश्यो कातरूंक न्हय, आमकां त्या मुळांतल्यान सेव करूंक, त्या मुळांतली आमकां सोडवण दिवंक, आमचें मुळूच बदलून काडपाक. ताका लागून म्हणटा हांव देव आमकां सोडवण दिवंक आयल्लो पातकांतल्यान न्हू, पूण पातकाच्या गुलामपणांतल्यान. कित्याक देवाची येवजण नाका केन्नाच नाहली, आमी सैतानाची गुलामां जाल्लीं. देवाची येवजण हाल्ली आमी ताजे बरोबर, ताजे शिकवणे प्रमाणें, ताजे जाणवाये प्रमाणें संवसाराचेर दोनीपण अधिकार चलोवप. इमॅजीन करात कितलें ऑपोजीट पळय तें. देवाक जाय आसली आमी दोनीपण चलोवप, आमचो अधिकार चलोवप. अधिकार कोणा लागीं आसता? ऑथॉरिटी आसता तो एक उंचल्या पांवड्यार आसता न्हू, आनी गुलाम खंयसर आसता? सारको सकयल. तर आमकां देवान रचलेलीं अधिकार चलोवपाक ती आमी गुलामां जाता फकत कित्याचेर? कोणाचें उतर आमी आयकून तें उतरांतल्यान एक्शनां घेता पळय ताचेर. हालेलुया. परतून एक पाट सांगता कित्याक हें खूब खूब इम्पॉर्टंट. हातून देवान आमकां कित्याक रचलेलीं आहा तें गमोन येता, देवाची येवजण आमच्या जिवितान कितें आहा ती गमोन येता. हालेलुया. देवान आमकां रचलेलीं ह्या संवसाराचेर दोनीपण चलोवपाक, एका उंचव्या पांवड्यार जियोवपाक. पूण जेन्ना आमी सैतानाचें उतर आयकून त्या ज्या उतराक कान दिवन त्या उतराचेर आमचीं डिसिजनां घेवन आमचें जिवीत चलता, तेन्ना आमी जाता गुलामां. एक उंचव्या पांवड्यांनी देंवन खाला पडटा आनी गुलामाचें जिवीत आमकां जियोंक आमी लागता. ताकाच लागून जेन्ना जायते आमच्या जिवितान वायट येता, कसले त्रास येता, दुयेंसां येता, तेन्ना आमचें पयलें रिएक्शन कितें जाता? एक डिफिटाचें कहें न्हू, हारलेलीं कहीं आमी जाता. आमच्यांनी आतां हांगासर आनीक कांयच करूंक जायना.
दोतोर जरी म्हणटा हें आतां दुयेंस आहा तुज्या जिवितान, ताका आनी इलाज ना. एक तर तें दुयेंस तुजे बरोबर तुज्या आंगान जिवीतभर उरतलें, नाजाल्यार एक रिपोर्ट दिवंक जाता तुजे लागीं 7 म्हयने आहा जियोवपाक. तेन्ना आमचें फर्स्ट रिएक्शन कितें जाता? एक हारलेलीं कशीं आमी जाता, वय न्हू. आमचे लागीं आनीक कांयच करूंक जायना, जिवीत म्हजें काबार, ohलें आमचें मन जाता न्हय. सो तें कित्याक लागून जाता? कित्याक जो रिपोर्ट आमकां मेवता तातूंतल्यान सैतान आमच्या मनान घालता आमी आजुनूय गुलाम आहा. हें तुमच्या जिवितान आनी कांयच उरोंक ना. तुमचें आड जें येता तातूंतल्यान तुमचें जिवीत काबार जाता म्हणून. आतां एक मायंडसेट तुमी इमॅजीन करात. कोण अधिकारान जियेता आनी कोण गुलामपणान जियेता, ताची चिंतनाय डिफरंट आसतली. चिंतनाय डिफरंट आसतली न्ही दर एकल्याची. कोण अधिकारान जियेता आनी कोण गुलामपणान जियेता पळय ताची. कोण अधिकारान जियेता तो सदांच आपलो अधिकार वळखून घेता. अधिकार आतां आमचो आसा सगल्या संवसाराचे रचनेचेर, वय न्हू. पूण हो अधिकार फकत रचनेचेर न्हय. एक अधिकार झाडां पेडांचेर, जानवरां मनशांचेर, दुसऱ्या मनशांचेर न्हय. ओके, हाचेर मागीर आनीक हांव एक्सप्लेन करतां. पूण हो जो अधिकार आहा, कोण अधिकारान जियेता तो सदांच ताज्या मनान ती अधिकाराची उतरां, अधिकाराची चिंतना येतात, कित्याक तो सदांच आपलो अधिकार वळखून घेता. पूण जो गुलामपणान जियेता तो गुलामपणान आहा कित्याक ताका आपलो अधिकार खबर ना म्हणून. तर जावं दुयेंस जेन्ना येता तेन्ना त्या दुयेंसाची आमी गुलाम जाता. त्या दुयेंसाच्या गुलामपणान आमी जियेता कित्याक आमकां आमचो अधिकार खबर ना की आमच्या अधिकारान आमी त्या दुयेंसाक काबार करूंक जाता म्हणून. हें आमकां खबर ना म्हणून अधिकाराच्या जाग्यार आमी गुलामपणान जियेता. हालेलुया. ओके, हें एक्सप्लेन करता म्हजोच एग्जाम्पल घेवन. ओके, 2014 वर्सा म्हाका एक दोतोराचो रिपोर्ट मेवलो. म्हाका एक कसलें दुयेंस आसलें म्हणून. पोटान आल्सर आसलें. सो ते आल्सर आसले, ते गाय आसले, तेजेन रोगत भायर सरतालें. सो जेन्ना टेस्ट केलें दोतोर म्हणपाक लागलो तुमकां अमकें दुयेंस आहा आनी त्या दुयेंसाक इलाज ना. त्या दुयेंसाक इलाज ना, फकत वखदां घेवन तें कंट्रोल करूंक जाता. तें पेकून केन्नाच येवचें ना, फकत ताका कंट्रोल करूंक जाता. ते गाये स्प्रेड जायना जावं. सो तें तुजें जिवीतभर तुवें वखदां तुवें घेवन तें कंट्रोल करूंक जाय. आनी पोटान आहा म्हणटोच जेवणाचेर आनी कामाचेरूय ताणें जायते इन्स्ट्रक्शन्स दिले. जेवण कितें खावपाक जातलें, कितें खावपाक जावचें ना, कामाचेर स्ट्रेस घेवपाक जावचो ना, सगळें सांगलें. आतां जेन्ना हो रिपोर्ट म्हाका मेवलो तेन्ना म्हाका म्हजो अधिकार कितें तो खबर नाहल्लो म्हाका. हांव मागणें करतालों खरें, पूण तें मागणें म्हज्या अधिकारांतल्यान जायनाहलें. मागणें फकत जातालें देवा तूं एक दीस म्हाका बरो कर, म्हाका कसली तरी पेकोवणी दी, बारीक ना मोटी म्हाका पेकोवणी दी, म्हजें आख्खें फुडलें जिवीत म्हजें आहा, तूं म्हाका पेकोवणी दी. सो तूं म्हजो अधिकार म्हाका खबर नाहल्लो म्हणटच हांव तें दुयेंसाचो जो रिपोर्ट आहलो त्या रिपोर्टाच्या गुलामपणान हांव जियोंक लागलो. जो कितें रिपोर्ट सांगतालो ताजे प्रमाणें हांव जियोंक लागलो. आनी जंय वेता थिंगासर सगल्यांक सांगतालो म्हाका हें दुयेंस आहा, म्हाका तें दुयेंस आहा. म्हजीं एक्शनाय आहा न्हू उतराचें रिपोर्टाचें, सो म्हजीं एक्शनाय ते भाशेन जातालीं. सगलें कितें खावंक वचोंक नाहलो, मातसो कितें स्ट्रेस जालो जाल्यार भियेतालो, कांय पिवंक वचों नाहलो. सो ते रिपोर्टाच्या गुलामपणान हांव जियेतालो. म्हजो अधिकार म्हाका खबर नाहली म्हणून. पूण जेन्ना म्हाका बायबलाची शिकवण मेवली तेन्ना तातूंतल्यान म्हाका म्हजो अधिकार गमन आयलो. अधिकार कित्याचेर? त्या दुयेंसाचेर. जेजून
जेजू आयिल्लो आमकां त्या पातकांतल्या गुलामपणांतली सोडोवंक न्हू. सो म्हाका त्या दुयेंसाच्या गुलामपणांतली कोही सोडवण म्हज्या जिवितान मेवल्या, जेजून ती म्हाका दिल्या. हाजी समजणी मेवना फुडें कितें जालें, म्हाका म्हजो अधिकार गोमोन आयलो. गुलामपणान जो हांव जियेतालो तो आतां म्हाका अधिकार गोमोन आयलो. आनी जेन्ना हांवें म्हजें मन बदल्लें त्या गुलामपणांतलें उठोन अधिकारा वरवीं हांव जेन्ना चिंतूंक लागलो आनी त्या अधिकारांतल्यान हांव जियोंक लागलो, तेन्ना त्या देवाच्या उतरांतल्यान म्हाका ती पेकोणी म्हज्या जिवितान अणभवूंक मेवली. प्रेज गॉड. आतां ती आयली कशी, गुलामपणानूच रावून न्ही, तो म्हजो अधिकार समजून घेवन ते अधिकार म्हजो वेव्हारांत घालून. तो अधिकार आमकां कहो गमता, देवाच्या उतरांतल्यान. म्हाका कहो गमलो, जेन्ना देवाची शिंकवण म्हाका मेवली आनी तातूंतल्यान म्हाका ती समजणी घेवन हांवें म्हजो अधिकार समजोन घेतलो, तेन्नाच म्हाका त्या दुयेंसाच्या गुलामपणांतल्यान भायर सरोंक जालें. तो हीच देवाची येवजण हाडली न्हू. आतां पयलो अधिकार म्हाका गोमोन हाडलो ते मेरेन हांव कितें करतालो. दोतोर कितें सांगता, हांव आतां दोतोर सांगता ताजेरूच हांव रावूंक ना. हांवें वचोन म्हजो एक रिसर्च केलो, जायतें कितें त्या दुयेंसा वयर हांवेंनूय कितें वाचलें. सो तीं उतरां म्हाका मेवलीं. आतां तीं उतरां हांवें सगळीं मानून घेवन तीं बिलीव करून म्हजी एक्शनाय ते भशेन, म्हजी चालूय ते भशेन जाली न्हू. हालेलुया. सो त्या उतरां प्रमाणे म्हजी चालूय जाली. पूण चाल कोल्ली हाडली अधिकाराची न्हू, गुलामपणांतली. अरे म्हाका हें करूंक जायना, म्हाका तें करूंक जायना, वखदां घेवपाक जाय, उमक्याच टायमार वखदां घेवपाक जाय. म्हाका जेन्ना गोमोन येयलें न्हू, एक नोव्हेंबरान कशें गोमोन येयलें म्हाका. आनी डिसेंबरान जाणा तुमी, डिसेंबरान यूथ सगळे कॅरल सिंगींग करूंक वतात घरा घरांनी. आनी हांव आहलो युथाचो कॉर्डिनेटर. सो हांव आसूंकूच जालो. खूब जाणां आसतालीं, पूण एक लीड घेवपाक ती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता न्हू. आनी सिंगर्स आसतालीं, कॅरल सिंगींग करूंक वेताना हांव वाजयतालो गिटार. तर हांव वेतालो एवरी डे. पूण दोतोरान म्हाका सांगलेलें, वखदां घेता तीं सारक्या टायमार जावपाक जाय, जेवण तुजें टायमार जावपाक जाय, लेट जावंक उपकारना, मिस करूंक जायना, कित्याक वखदां घेवपाक जाय. तर हांव कितें करतालो, कॅरल सिंगिंगाक वेतालो एवरी डे. पूण 8:30 जालीं की ना, कॅरल सिंगींग सांडून घरा येवन जेवतालो, जेवन वखदां घेतालो आनी पोत्तून कॅरल सिंगिंगाक वेतालो. इतलें. आतां हें हांव म्हणिना हें एक्शन वायट म्हणोन, पूण तें एक्शन कित्याक लागून जातालें म्हजें. अरे कॅरल सिंगींग वता, सगलो ग्रूप वेता, तो ग्रूप हांव सांडून थिंगा घरा येवन जेवतालो, वखदां घेवन पोत्तून वेतालो. ही एक्शन म्हजें कित्याक कित्याक एक्शन आहलें म्हजें, कित्याक हांव त्या दुयेंसा प्रमाणे म्हाका कितें करूंक जाय तें हांव करतालो न्ही. तर एक अधिकाराचें जिवीत जियेतालो हांव, वो गुलामपणाचें. म्हाका बरें दिसतालें ना, ती म्हाका कितें म्हणटालीं, हें कितें रे तूं वद्दें सांडून वेताय, राव न्हू, मातशी लेट जाली जाल्यार कितें जाता जेवपाक. 10-10:30 पासून कॅरल सिंगींग काबार जाता, 10:30 घरा वचोन जेव, तेन्ना टॅबलेटां घे. पूण हांव म्हणटालो ना, तेन्ना म्हाका आतां 8:30 वचोंक जाय, दोतोरान सांगलां 8:30 जेवपाक जाय, टॅबलेटां घेवपाक जाय. सो हांव घरा वचोन रोखडो येता. सो म्हाका नाका आहलें खरें, म्हाका हांव कॅरल सिंगींग आतां जाणो न्ही तुमी, खूब एन्जॉयमेंट जाता, म्हाकाय खूब बरें दिसतालें. पूण तें सांडून हांव घरा येतालों, कित्याक म्हाका एक तें गुलामपण खंय म्हाका करूंक नाका पासून जाल्यार म्हाका तें करचें पडटालें. पूण जेन्ना म्हाका म्हजो अधिकार समजून आयलो, जें कितें हांव पयलें करूंक हांव करिनाहलो, कितें खायनाहलो, कितें पियेनाहलो, कितें कामां करिनाहलो, भायर वचोनाहलो खंयसर, तें सगलें हांव करूंक लागलो. कित्याक त्या अधिकारा प्रमाणे देवान म्हाका सांगलें, कोहे परी म्हाका म्हज्या जिवितान ती पेकोणी अणभवूंक मेवता पळय ती. आनी तें जेन्ना हांवें देवाचें उतर मानून, देवाचे बुद्धी प्रमाणे म्हजें एक्शनां हांवें बदल्लीं, तेन्ना त्या गुलामपणांतलो भायर सरोन एक अधिकाराचें जिवीत जिवंक लागलो. जेन्ना कंट्रोल कोणा लागीं आहलो, पयलो
कंट्रोल म्हजे लागीं आहलो कॅरल सिंगींग सांडून हांव घरा येतालों जेवतालों टॅबलेटां घेवन पोत्तून येतालों कंट्रोल म्हजे लागीं आहलो ना न्हू हांवें म्हजो कंट्रोल सरेंडर केल्लो त्या दुयेंसाक त्या दुयेंसा प्रमाणें म्हजीं एक्शनां चेंज जातालीं पूण आतां जेन्ना म्हाका पेकोणी मेवली तर कंट्रोल कोणा लागीं आहा म्हज्या हातीन आहा आयज जरी हांव कॅरल सिंगांक वेतलो जाल्यार म्हाका आनी पोत्तून मोदें कॅरल सिंगींग सांडून घरा येवन जेवन टॅबलेटां घेवन पोत्तून वचोंक नाका न्हू कित्याक आतां म्हजे लागीं कंट्रोल आहा कित्याक म्हाका म्हजो अधिकार समजून म्हाका ती पदवी म्हाका ती पेकोवणी म्हज्या जिवितांत मेवल्ली आहा हालेलुया तर देवाची येवजण जावन आसा हीच जें दोनीपण आमी चलयता जो आमचो अधिकार चलयता ते आमचे बुद्धी प्रमाणें न्हय पूण देवाचे बुद्धी प्रमाणें देवाचे जाणवाये प्रमाणें हालेलुया तर जेजू आमकां सोडूंक आयलो त्या पातकाच्या गुलामपणांतल्यान जेजू आमकां त्या मुळाक सावन सोडवण दिवंक आयलो फकत आमचीं फळां काडून पानांत आसूंक न्हय जीं एक्शनां जावन आसा पूण ते मुळांतल्यान आमकां सोडवण दिवपाक कित्याक जरी तर आमचें मुळूच बरें आसा जाल्यार फळांय बरीं जाता न्हू जरी तर मूळ आमचें कुसलेलें आहा फळां बरीं मेवतलीं ना न्हू जरी तर मूळ बरें आसा जाल्यार फळांय बरीं जाता जरी तर आमचें मूळ जावन आसा देवाचें उतर जाल्यार फळां कसलीं जातलीं देवाच्या उतराचेर धरलेलीं बरीं फळां आमचीं जातालीं पूण जरी तर आमचें मूळ भिरांतीचें आहा नाड बुदीचें आहा जाल्यार आमकां फळां बरीं मेवतलीं ना न्हू जेन्ना कोण कितें वायट कोत्ता ओके कोण कितें वायट कोत्ता कोणाचो मर्डर केला ओके एकल्यान कोणाचो तरी मर्डर केला जाल्यार तें मर्डर जावन आसा एक्शन त्या एक्शनाचें मूळ कितें एक वायट चिंतप तें वायट चिंतप देवाच्या उतरांतल्यान येतलें काय ना न्हू जावंक जायना कित्याक देवाचें उतर सांगता तुज्या पेल्याचो जीव तूं काडी नाका जरी तर देवाचें उतर आमच्या जिविताचें मूळ जाता जाल्यार आमचीं एक्शनां आमचीं फळांय बरीं जाता आनी हीच देवाची येवजण आमकां जाय आसली देवाची येवजण आमच्या जिविताक आसली आतां ती पदवी तो अधिकार चलोवंक आमकां देवान पदवी दिल्या ती आमचे हात पांय न्हय पूण आमची पयले सुवातेर जीब हालेलुया तर म्हाका पेकोणी मेवली 2020 वर्सा सो 2014 एंडाक म्हाका रिपोर्ट मेवल्लो ती सुमार एक 5 वर्सां तें दुयेंसा नांव आसलो पूण 2020 म्हाका शिकोवण मेवली ती 3 म्हयन्यां भितर म्हाका पेकोणी मेवली ना वय फकत उलोवन फकत विस्वास करून सो कितें जालें म्हजी बायल आतां बायल तेन्ना आमी बाराबर आहलीं सो ताका त्या उतराची समजणी हाडली ओके पेकोणे वरवीं देवाचें उतर खंयचें आतां 1 Peter 2:24 बागेवन पेद्रूची पयली चीट दुसरो आवेस्पोर 24वी वळ ओके वी हॅव इट इन कोंकणी खुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवचे खातीर ताणें अशें केलें
ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत. हालेलुया. तर पयलें कितें म्हणटात त्या उतरांतल्यान ओके ताजेरूच तें एक वर्स घेवया आमी. जस्ट रीड द फर्स्ट पार्ट, पयलोच पार्ट. खुर्सार ताणें आमच्या पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. ओके. आमच्या पातकांचो भार ताणें आपले कुडीचेर घेवन तो खुर्सार उबारलो. हालेलुया. आतां दुयेंसां कित्याक लागून येता आसतलीं? देवाची येवजण हाल्ली आमकां दुयेंसां येवपाक जेन्ना आमकां देवान रचलोच पयलो. दुयेंस आमच्या जिविताचो एक पार्ट जावपाक, एक भाग जावपाक देवाची येवजण हाल्ली काय? ना. दुयेंस केन्ना संवसारान भितर सरलें जेन्ना मनशान पातोक आदारलें आनी तो सैतानाचो गुलाम जालो, सैतानाच्या उतरा प्रमाणें चलोंक लागलो, तेन्ना तें दुयेंस मनशाच्या जिवितान भितर सरलें. आतां म्हजें दुयेंस जें आसलें तेंच पळोवंक गेल्यार तें दुयेंस आयिल्लें म्हज्या जिवितान स्ट्रेसा खातीर. कित्याक हांव त्या टायमार लिसांवाचें खूब स्ट्रेस घेतालो, करियराचें खूब स्ट्रेस घेतालो. कॉलेजीन शिकोंक जाय तें शिकतालो, पूण ताजे भायल्यानूय जायतें कितें शिकोंक जाय म्हणून करतालो. कित्याक म्हाका जाय आसलें करियर बरो जाल्लो, ग्रॅज्युएशन जालें, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक जाय. पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालें उमके कंपनीन, व्हडले सादे कंपनीन म्हाका जॉब नाका, म्हाका व्हडले कंपनीन जॉब जाय. भायल्या बँगलोर वचोंक जाय, हैदराबाद वचोंक जाय, दुबय वचोंक जाय. ही सगळीं म्हज्या मनान चिंतना आसतालीं. सो सगळोच म्हज्या मनान आसतालें स्ट्रेस. शिकोंक जाय, हें शिकोंक जाय, तें शिकोंक जाय, ही एग्जाम आन्सर करूंक जाय, ती एग्जाम आन्सर करूंक जाय. सो तें स्ट्रेसूच म्हज्या जिवितान सगलो गो दिसभर तें घोवतालें न्हू. आतां देवान आमकां रोचल्या स्ट्रेसान जियोवपाक ना. देवान आमकां रोचल्या आमकां आपल्या मोगान जियोवपाक. आतां मोगान जियोवपाक म्हणचें देवान हांवें तुमकां व्हडलें सांगलेलें. पयलें देवान सगळें रोचलें आनी ताच्या उपरांतूच मनशाक रोचलो. मनशाक जाची कित्याची गरज पडटली आसली तें देवान पयलेंच रोचलेलें. कित्याक? देवान पयलें मनशाक जियोवपाक कित्याची गरज पडटली आसली पळय ती. आतां म्हज्या जिवितान देवाक खबर नासली म्हाका म्हजो करियर करूंक जाय म्हणून. देवाक खबर नासली कसली एग्जाम हांवें आन्सर करूंक जाय, ते एग्जामीन हांवें बरें करूंक जाय, हें देवाकूय खबर आसली न्हू. पूण हांव देवा लागीं मागणें करतलो, देवा म्हाका तूं तुजी शिकवण दी, खंयच्या कशें हांवें कितें करूंक जाय पळय तें, खंयच्या वाटेन हांवें चलोंक जाय. ना, हांवूच डिसायड करतलो म्हाका ही एग्जाम आन्सर करूंक जाय, ती एग्जाम आन्सर करूंक जाय, इतलें शिकोंक जाय, तितलें शिकोंक जाय. कॉलेज जाली इमिडियेटली तें म्हाका त्यो कॉलेजीच्यो एंट्रन्स एग्जाम आसता ताज्या ट्रेनिंगाक हांव वतालो. म्हाका दिसता जबर हांवें 6 तरी एग्जामी आन्सर केल्ल्यो. सो ताजें सगळो तो स्ट्रेस घेवन चलतालो. आनी त्या स्ट्रेसांतल्यान म्हाका तें पोटान आल्सर जाल्लें. हालेलुया. तर देवाची येवजण जी आसली ताज्या मोगान, ताज्या मोगाचेर पातयेवन हांवें चलोन हांव स्ट्रेसान चलतालो. सो त्या स्ट्रेसाक लागून म्हज्या आंगान तें आल्सर जालें. पूण आतां फस्टूच आमी वाचलां आमच्या पातकांचो भार. पातकांचो भार म्हणजे तें स्ट्रेस. जेन्ना आमी देवाचें उतर, देवाच्या मोगाचें उतर सांडून सैतानाच्या उतरांतल्यान चलता, तो स्ट्रेस आतां सैतानाचें उतर म्हणटा हांव. कित्याक तो स्ट्रेस कित्याक जाता? दिसतालें हें की देवान म्हाका जें म्हज्या जिवितान कितें जाय तें देवान म्हाका दिवपाक जायना म्हणून. सो त्या देवाच्या उतराचेर, देवाच्या मोगाचेर एक डावट कहो येतालो. आनी तें जावन आसलें म्हज्या पातोक. देवाच्या उतराचेर डावट करप, देवाच्या मोगाचेर डावट करप, आनी तातूंतल्यान आयलो तो स्ट्रेस. सो ते स्ट्रेस अगेन फॉल्ट तें स्ट्रेस आसलें फॉल्ट. पूण मूळ कितें आसलें? तो देवाच्या मोगाचेर डावट. आनी तें जावन आसलें म्हजें पातक. त्या पातकाक लागून म्हज्या जिवितान दुयेंस भितर सरलें. पूण त्या उतरा प्रमाणें 1 Peter 2:24 जेजून म्हज्या पातकांचो भार आपले कुडीर घेवन तो खुर्सार उबारलो. वय न्हू. आतां म्हज्या पातकांचो भार कितें आसलो? तें दुयेंस. म्हज्या पातकांतल्यान
तें दुयेंस म्हज्या जिवितान जें भितर सरलेलें तो म्हज्या पातकांचो भार आहलो. पूण तें उतर सांगता जेजून म्हज्या पातकांचो भार आपले कुडीर घेवन खुर्सार उबारलो. आतां हाजो मिनींग कितें? जेजून म्हज्या पातकांचो जो भार जें म्हजें दुयेंस आहलें तें आपले कुडीर घेवन तें खुर्सार उबारलें. जोरी तर म्हजे कुडींतलें दुयेंस जेजून आपले कुडीर घेतलां जाल्यार म्हजे कुडीरान तें उरोंक जाता ना न्हू. कित्याक तें जेजून आपले कुडीर घेतलां. जेजू जोरी तर आपले कुडीर घेता जाल्यार तो आमचे कुडीनूय सांगचो ना न्हू. जाल्यार दोनीय कडेन दुयेंस उरतलें मागीर ताजेय कुडीन उरतलें आमचे कुडीन उरतलें. सो जेजू म्हणटा तुमच्या पातकांचो जो भार आहलो म्हज्या पातकाचो भार आहलो तें दुयेंस तें ताणें आपल्या आंगार घेवन खुर्सार उबारलें. हालेलुया. सो तें म्हज्या आंगांतलें वचून जेजूच्या आंगान गेलें. म्हज्या आंगांतलें भायर सरोन जेजूचे कुडीन तें गेलें. सो म्हजे कुडीन कितें आयलें? एके बालदेन उदक आहा तें बालदेंतलें उदक हांव काडून व्हरता जाल्यार ती बालदी एमटी जाता न्हू. पूण आमची कूड एमटी व्हरोंक जायना. जोरी तर म्हजे कुडींतलें म्हज्या पातकांचो भार म्हजें दुयेंस जेजून आपले कुडीर व्हेलें जाल्यार म्हजी कूड एमटी उरोना जावं जेजून आपल्या कुडीन जी भलायकी आहली ती म्हजे कुडीन घातल्या. हालेलुया. आनी हें फुडें वाचल्यार आमकां गमतलें. पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यात. हालेलुया. हालेलुया. आतां गांवे खंयसर आहले म्हज्या पोटान पूण ते गांवे जेजून जरी आपले कुडीन व्हेले जाल्यार ताचे वरवीं म्हाका पेकोणी मेवल्या. हालेलुया. ही म्हाका मेवली समजणी. आतां हें म्हजे बायलेक तेन्ना ही समजणी आहली आनी तें म्हाका एक्सप्लेन करूंक ट्राय करतालें पूण हांव आयकून घेना आहलो. हांव ताका सांगतालो हें तूं कितें उलयताय ही पिशापणां. कित्याक ती समजणी म्हाका मेवना आहली. ती समजणी घेवंक हांव रेडी नाहल्लो. एक पड्डो कहो येयल्लो म्हज्या दोळ्यांचेर. म्हणटा न्ही आमच्या दोळ्यांचेर आमी पड्डो येयला म्हणून साय येयल्या तितू ती म्हज्या दोळ्यांचेर एक साय कशी आयिल्ली. कित्याक म्हाका दिसतालें आरे बेश्टेंत हें जाता. लोक बेश्टोच मागणें करता तर अहें कहें सांगता बेश्टेंत तूं कांय मागणें करिनाय दोतोराशी वचोनाय बेश्टेंत तुका पेकोणी मेळोंक जाता. हें आहलें म्हजें चिंतप पूण एक्चुली तेंच जावन आहलें सोत न्हू. कित्याक हें सादें जिवीत आमी जियेना न्हू. देवान जें कितें आमी केलां आमचे पासत केलां ती एक सादी वस्त न्हू. ती एक जावन आसा सुपरनॅचुरल वस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वस्त. ती आमचे कुडींतलें दुयेंस आपले कुडीर व्हरप एक सादी वस्त न्ही ती. तें आमच्या मनांतल्यान आमी चिंतोंक गेल्यार तें आमकां केन्नाच समजोन येवचें ना. पूण जेन्ना तें आमी भावार्थान मानून घेता तेन्नाच आमच्या जिवितान तें आमकां अनुभवूंक मेवता. तर आतां कितें जालें तें म्हजी बायल म्हाका टिचिंग्स आसतालें एक्सप्लेनेशन आसतालीं शेअर करीत रावतालें. हांव कोत्तालो इग्नोर. पूण एक दीस देवाचेच येवजणेंतल्यान म्हजें मन उकडलें आनी ताणें म्हाका एक टेस्टिमनी शेअर केली. टेस्टिमनी जावन आसली आनीक एके वस्तोरीची जाचे कुडीन सेम दुयेंस आहलें. आनी ह्याच देवाच्या उतरांतल्यान जें आमी आयकलां 1 Peter 2:24 तें उतर ताणें आपल्या जिवितान जेन्ना लायलें वेव्हारान घातलें तेन्ना ताका पेकोणी मेवली आनी तें आपली गवायकी दिताली. ताजो व्हिडियो म्हाजे लागीं शेअर केलो. तो जेन्ना हांवें तो व्हिडियो पळयलो हांवें म्हणलें आरे उतर तर सगल्यांक लागता. देवाचें उतर ताका एक म्हाका एक न्ही. देवाचें उतर सगल्यांक लागता. आनी जरी तो त्या एका देवाच्या उतरांतल्यान ताका भलायकी मेवल्या सेम दुयेंस न्हू. सो त्याच देवाच्या उतरांतल्यान म्हाकाय भलायकी मेळोंक जाता. सो तें हांव समजून घेतलें. जी ती टेस्टिमनी आहली ती पोत्तून हांवें आयकुल्ली बिकॉज ती फकत टेस्टिमनी नाहली. त्या टेस्टिमनींतल्यान तें उतर जी बायबल वर्स आहा ती एक्सप्लेनूय करतालें. 1 Peter 2 एक्सप्लेनूय केल्लें. सो जेन्ना म्हाका ती समजणी मेवली ती
म्हज्या मनांतल्यान ती म्हाका समजना आसली, पूण हांवें ती भावार्थान मानून घेतली. आनी जेन्ना हांवें उतर उच्चारलें सिंग, मोगला जेजू दिनवासता तुका हांव तुज्या गाव्यांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या म्हणून, तें उतर हांव उच्चारीत रावलों. कित्याक तातूंत ही समजणी दिल्ली की आमच्या उतरांनी पदवी आहा आमचो भावार्थ उच्चारूंक. आमचें उतर जेन्ना भावार्थाचें जाता तेन्ना त्या भावार्थान जें कितें आमी म्हणटा तें आमकां मेवता म्हूण तिवूय समजणी दिल्ली त्या सेम विडियोन. सो जेन्ना म्हाका तें समजून येयलें आनी हांवें तें भावार्थान मानून घेतलें, तेन्ना हांवें मागणें केलें, मोगला जेजू तुका हांव दिनवासता तुज्या गाव्यांनी म्हाका पेकोणी मेवली म्हणून. तर भावार्थ हांवें दवरलो आनी तें उतर उच्चारलें. आनी हें सगळें जालें घरा कडेन. खंय रेतिराक हांव वचोंक नाहल्लो, कोण प्रिचराशी वचोंक नाहल्लो. तें टिचिंगान ब्रदर जॉन्सन आहलो. हांवें म्हणूंक ना, अरे ब्रदर जॉन्सन आहा थिंगा, सो म्हाका ताजेशी वचोनी ताणें म्हजेर हात धरूंक जाय. म्हाका हें घरा कडेन वॉल्तेरार बसलेलो आसतना ही सगळी समजणी म्हाका, आनी ते फकत समजणेंतल्यान म्हाका ती पेकोणी मेवली. लांब प्रेयर म्हाका करूंक पडोंक ना, कोणाशी वचूंक पडोंक ना हात धर म्हणून म्हजेर, फकत ते उतराचे समजणेंतल्यान. जेन्ना ते उतराची समजणी मेळून हांवें म्हजो भावार्थ उच्चारलो आनी म्हज्या भावार्थाचें उतर हांवें उलयलें त्या देवाच्या उतरा प्रमाणें, तेन्ना ती म्हजे कुडीन म्हाका पेकोणी अणभवूंक मेवली. हालेलुया. तर 5 वर्सां हांव कहो चलतालो. जें कितें हांव रिपोर्टांतल्यान वाचतां, इंटरनेटार वाचतां, ताजे प्रमाणें चलतालो न्हू. पूण आतां जेन्ना म्हाका तें टिचींग मेवलें, 1 Peter 2:24ची समजणी मेवली, तेन्ना ताजेर भावार्थ धरून, ताजेर विस्वास धरून, ते शिकवणे प्रमाणें जेन्ना हांवें म्हजें एक्शन चेंज केलें, तेन्ना 3 म्हयन्यां भितर म्हाका ती पेकोणी मेवली. 5 वर्सां खंयचोर, 3 वर्सां खंयचोर. सो 5 वर्सां हांव चल्लों देवाची शिकवण, देवाची जाणवाय इग्नोर करून. तें दितालें म्हाका, विडियो शेअर करतालें टिचिंगांचे, पूण हांव इग्नोर करतालो. सो 5 वर्सां हांव चल्लों त्या दुयेंसाच्या गुलामपणान, देवाची शिकवण जी आसा, देवाची जाणवी आसा ती इग्नोर करून. पूण जेन्ना ती हांवें आपणावन घेतली, तेन्ना ताका टायम लागूंक ना म्हज्या जिवितान बदल हाडूंक. इमिडियटली जाली. आनी हांव 3 म्हयन्यां पासून म्हणटा, कित्याक 3 म्हयने हांव ऑब्जर्व करतालो. हांवें म्हजीं वखदां घेवपाची बंद केलीं भावार्थान. हांवें म्हणलें, जेजू तुज्या गाव्यांनी म्हाका भलायकी मेवल्या. तर जरी तर हांव बरो जालां, म्हाका वखदां आनी कित्याक घेवपाक जाय. तर हांवें म्हजीं वखदांय भावार्थान म्हजीं वखदांय घेवपाची बंद केलीं. ती बंद केली हांवें 10 दिसांनी. आनी 10 दिसां उपरांत कांयच म्हाका सिमटम्स येना जाले. पयलें जरी हांवें वखदां बंद केलीं, 2 दीस पासून जरी हांव वखदां घेना आहलो, जाल्यार म्हजें ब्लिडींग परतून स्टार्ट जातालें. एवरीडे ब्लिडींग स्टार्ट जातालें. कित्याक भितर गावे आहा न्हू, त्या गाव्यांचें रगत भायर सरता. सो तें म्हजें ब्लिडींग स्टार्ट जातालें 2 दीस पासून वखदां घेना जाल्यार. सो हांवें आतां शिंकोण मेवल्या उपरांत 10 दिसांनी म्हजें वखदां बंद केलीं. म्हाका सिमटम्स कांय दिसना, रगत कांयच येना म्हजें. सो आतां हें जालें 2020, आतां 2023, 3 वर्सां जालीं. वखदां हांवें कांयच घेवंक ना, एक पाट पासून घेवंक ना. पूण ते मेरेनच्यान कांयच म्हाका ते सिमटम आयज पासून पळोवंक मेळोंक ना. कित्याक? आतां हांव कोणाचें उतर मानून चलतां? देवाचें. फकत कोणाचें उतर. सिमटम्स आतां म्हणटा हांव 3 वर्सां जालें पळोवंक मेळोंक ना. पूण एकूच टायम आहलो, सुमार 6 म्हयने जाल्या उपरांत वखदां हांवें बंद केलें न्हू. 6 म्हयने जाले कांय सिमटम ना. पूण देरेपेन एक दीस परतून रगत येवपाक लागलें. आतां त्या टायमार पासून म्हज्यान म्हणोंक जातालें, अरे मे बी म्हाका पेकोणी मेळना आसतली. पूण त्या वेळार पासून हांवें डिसायड केलें म्हजें मन देवाच्या उतराचेर धरूंक. कित्याक म्हाका पयलीं पेकोणी मेवल्या ती कित्यानल्यान? देवाच्या उतरांतल्यानूच न्हू. सो आतां ते देवाच्या उतराचेरूच हांवें मन धरूंक म्हजें कंटिन्यू करूंक जाय. सो हें डिसिजन हांवें घेतलें. रगत येता खरें,
हांव नोको तें कित्याक येता तें, पूण हांव जाणो देवाच्या उतरांतल्यान म्हाका पेकोणी मेवल्या म्हणून. तर रोगत येता तें बॉर्न जावंक जाय. वय ना तें सुमार 6 म्हयन्या उपरांत 6 म्हयन्या उपरांत देरेंपेन 6 म्हयन्या उपरांत. सो तें देरेंपेन रोगत येवपाक लागलें. आतां तें रोगत येयलें तातूंत एक तर डावट येवपाक जाता म्हज्या मनान, आरे रोगत येता म्हणजे म्हाका पेकोणी मेळोंक ना अशें क्वेश्चन येवपाक जाता न्ही मनान. पूण हांवें फोकस केलो देवाच्या उतराचेर, जें म्हाका सांगता म्हाका पेकोणी मेवल्या म्हणून. तें रोगत येता हांव नोको कित्याक लागून येता तें, पूण जरी तर म्हाका पेकोणी मेवल्या जाल्यार तें रोगतूय बंद जावपाक जाय. सो तेन्ना पोत्तून हांवें आतां 6 म्हयने जाल्ले न्हू, 6 म्हयन्यांनी म्हजें मागणें चेंज जालें. हांव कंटिन्यू सेम प्रेयर करीन आसलो हांव की थँक्यू जेजस तुज्या गाव्यांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या म्हणून. हो प्रेयर 6 म्हयन्या पासून करीन आसलो. पूण जेन्ना म्हाका रोगत पळोवपाक मेवलें, रोगत आयलें तें पोत्तून, तेन्ना हांवें फकत 2 दीस म्हणलें जेजू हांव नोको रोगत कित्याक येता तें, पूण हांव जाणो तुज्या गाव्यांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या म्हणून. सो तें 2 दिसांनी तें रोगत त्या येवपाक लागलेलें तेंवूय बंद जालें. पोत्तून हांवें टॅबलेटां घेवंक ना, फकत तें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान उच्चारलें जेजू तुज्या गाव्यांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या म्हणून. आनी तें लास्ट. ताचे उपरांत आनीक केन्नाच रोगत हांवें पळोवंक ना न्ही म्हूण केन्ना टॅबलेटां घेवंक पोत्तून वचोंक ना हांव. फकत म्हज्या तोंडांतल्यान उच्चारलें जेजू तुज्या गाव्यांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या म्हणून. हालेलुया. सो आतां हेंच करूंक जेजू आमकां आपयता. ही जावन हो आतां एग्जाम्पल हांवें घेतला पेकोणेचो. दुसरें आनीक प्रॉब्लम येता तातूंतय आमच्यांनी अशेंच करूंक जाता. बायबल जरी आमी वाचलो, जें कितें आमच्या जिवितांत सिट्युएशन आहा ताजेर जेजून चोयत व्हेलां. वय कसलेंय सिट्युएशन आमच्या जिवितांत जेजून तें पयलां, जेजून ताजेर जोयत व्हेलां. आनी त्या सिट्युएशनाक कशें फेस करूंक तिवूय शिकवण आमकां बायबलान दिल्ली आहा. भावार्थ आमचो कसो आमच्या जिवितांत चलोवंक जाय, कशें आमचें जिवीत आमी भावार्थान चलोवंक जाय, ताची सगळी शिकवण बायबलान आहा. आतां आमचे लागीं चॉयस आहा. आमी आयज पासून एक डिसिजन घेवपाक जाय. देवाची आज्ञा सेम आहा आयज पासून. आपले जाणवायेन तुमी तुमचें जिवीत चलात. देवाची आज्ञा आयज आमकां पासून ती सेम. आपल्याचे जाणवायेन तुमी तुमचें जिवीत चलात. तर आतां आमच्यांनी 2 वस्तू करूंक जाता. आदाम एवेनूय तांचे लागीं 2 वस्तू करूंक जाताल्यो. एक तर देवाचें उतर आयकून तांचें जिवीत चलोवंक, ऑर देवाच्या उतरा आड येता तें उतर आयकून तांचें जिवीत चलोवंक. तांच्यांनी डिसिजन केलें देवाचें उतरा आड जें येता तें उतर आयकून जिवीत चलोवंक. तर सेम डिसिजन आमी करूंक जाय न्हू आयज. आतां म्हज्या दुयेंसा प्रमाणे हांवें कोणाचें उतर आयकूंक डिसायड केलां? देवाचें उतर. सेम जेन्ना डिफरंट भाशेचीं सिट्युएशनां आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना आमी डिसिजन घेवपाक जाय इदर देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतराचेर चलोवंक, ओ देवाच्या उतरा आड येता ताजेर चलोवंक. तातूंत कोण आमचेर एक थापट मारता, पोत्तून तो एग्जाम्पल घेतलो जाल्यार आमचेर कोण थापट मारता जाल्यार देवाच्या उतराचें आड जें उतर आमकां येता तें सांगतलें तो ताणें 1 मारला तूं 2 मार. पूण देवाच्या उतराचेर आमी जरी चलतलीं जाल्यार त्या एक थापटाचो आमी रिवेंज घेवपाक वेंची ना. वयल्यान तें कोणें आमचेर थापट मारला ताका बोगसणे दितलीं. ताका म्हणटलीं म्हज्या काळजान तुजे विशीं हांव कांयच वायट धरिना, हांव तुका बक्षितां. हालेलुया. सो हें डिसिजन आयज मेरेन 2 घडये आमी घेवपाक जाय. आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर थारलेलें जातलें, ऑर देवाच्या उतरा आड जें उतर आमकां येता ताजेर थारलेलें. हालेलुया. आतां प्रॉवर्ब्स 81 जरी आमी वाचल्यार आमकां म्हणटलें डेथ एंड लायफ इज इन द पावर ऑफ द टंग.
death and life. There are two things, death and life. It is in the power of the tongue. And those that love it shall eat its fruit. That means, जें कितें फ्रूट, जें कितें फळ आमच्या जिवितान आसा तें आमच्या उतरां वरवीं आमकां अनुभवूंक मेळटा. Can we have it in Konkani? Proverbs 18:21. तूं कितें उलयताय ताच्या वयल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. म्हणटोच तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. तूं कितें उलयताय तूं कितें उलयताय ताच्या वयल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. हालेलुया. तूं कितें उलयताय ताचे वयल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. आतां जेन्ना 2014 म्हाका रिपोर्ट मेळ्ळो, ओके, तेन्ना म्हाका हाजी समजणी नाहल्ली. हालेलुया. तेन्ना म्हाका ह्याय उतराची समजणी नाहल्ली. तर हांव कितें करतालो, कोण म्हाका मेवता तितल्यांकूय सांगतालो म्हाका उमकें दुयेंस आहा. कामार गेलो, सगल्या म्हज्या कलिग्सांक खबर आसली ब्रँडनाक उमकें दुयेंस आहा. आमी कलिग्स मेळोन जेन्ना एक दीस थंयसर भायर जेवपाक येतालीं, हांव थिंगासरूय सांगतालो, अरे म्हाका हें खावपाक उपकारना, म्हाका तें खावपाक उपकारना, म्हाका हें पेवपाक उपकारना, तें पेवपाक उपकारना, बिकॉज म्हाका हें दुयेंस आहा. जी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटाली कोणाक सांगपाक, हांव कितें उलयतालो तें दुयेंस. हांव सांगतालो म्हाका हें दुयेंस आहा, म्हाका तें दुयेंस आहा, त्या दुयेंसाक लागून म्हाका हें करूंक मेळना, तें करूंक मेळना. तें दुयेंसूच हांव उलयतालो. कॉलेजीन जेन्ना आसतालो म्हज्या क्लासमेटांक, नवीन ती म्हाका क्लासमेट मेळ्ळ्या, एका विका भितर सगल्यांक खबर आसली म्हाका कसलें दुयेंस आहा पळय तें. कित्याक हांव नोको, मे बी म्हाका ती जी सिंपती मेळटाली ती लायक जाताली, हांव नोको, पूण हांव सगल्यांक सांगतालो. घरच्यांकूय सगल्यांक खबर आसली, घरचीं येता तितलीं. आतां घरचीं तुमी जाणात, केन्ना गेलीं भितर मामागेर गेलीं, मामीगेर गेलीं, आंटीगेर गेलीं, अंकलागेर गेलीं, विचारतात न्ही, अरे खंय आहा. आनी जेन्ना जरी तांकां खबर आहा तुका कसलें तरी दुयेंस आहा म्हणून एवरी टायम तीं विचारतलीं, आं तें खंय आहा तुजें, आतां टॅबलेटां घेता, बरें दिसता, मातशें बरें दिसलां. घरचीं तीं विचारतात. सो हांवूय जेन्ना म्हज्या घरच्यांगेर वेतालो तेन्ना एवरी टायम तिवूय म्हाका तेंच विचारतालीं. आनी तिवूय शिंकलेलीं म्हाका कितें खावपाक मेळटा, कितें खावपाक मेळना पळय तें. सो जेन्ना हांव तांगेर वेतालो तांकां खबर आसली ब्रँडन येतलो म्हणून ती म्हाका एक सेपरेट डिशूच करतालीं. उरलेलें जें करता स्पायसी चिकन केलां जाल्यार तें म्हाका खावपाक मेळचें ना न्ही, तें स्पायसी आहा, सो म्हाका सेपरेट चिकन करतालीं. कित्याक तांकांय खबर आसली ब्रँडनाक कितें खावपाक मेळटा, कितें खावपाक मेळना पळय तें. सो तांचीं एक्शनां चेंज जालीं. सो सगल्यांक हांव सगल्या लागीं जेन्ना हांव उलयतालो तेन्ना ते म्हज्या दुयेंसा वयर उलयतालो. पूण जेन्ना म्हाका हाजी समजणी मेळ्ळी, प्रॉवर्ब्स 18:21, जें कितें आमी उलयता तातूंत आमकां जिवीत वो मरण मेळटा, तेन्ना हांवें म्हजीं उतरांय चेंज केलीं. तेन्ना हांव ते पयल्या 10 दिसां पासून म्हजीं टॅबलेटां, म्हजें मॅडिसीन हांवें बंद करच्या पयलीं सेम टिचिंगांतल्यान म्हाका प्रॉवर्ब्स 18:21 जी शिकवण मेळ्ळी, तेन्ना पयलें हांवें बंद केलें म्हणपाचें म्हाका हें दुयेंस आहा म्हणून. पूण कितें उचारूंक लागलो ताचें ऑपोजीट, जें 1 Peter 2:24 सांगता, जेजूच्या गाव्यांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या म्हणून. पयलो हांव कितें उलयतालो, मरण, म्हाका दुयेंस आहा, म्हाका हें कंडिशन आहा, तातूंत म्हाका हें खावपाक मेळना, तें खावपाक मेळना, स्ट्रेस घेवपाक मेळना. फकत त्या दुयेंसाचेर हांव उलयतालो, तें मरण म्हज्या जिविताचेर हांव उलयतालो. पूण जेन्ना हांवें देवाचें उतर घेतलें आनी तें म्हज्या तोंडांतल्यान भावार्थान हांव उलोवंक लागलो, तेन्ना हांव उलोवंक लागलो जिवीत. जें कितें आमी उलयता तातूंतल्यान आमकां मरण वो जिवीत मेळटा न्हू. तर जेन्ना हांव देवाचें उतर घेवन म्हज्या तोंडांतल्यान उलोवंक लागलो, त्या उतरांतल्यान म्हाका जिवीत मेळ्ळें.
आतां जो रिपोर्ट हाडलो हांव म्हणिना तो रिपोर्ट रॉंग म्हणून, दोतोरान आपलें काम सारकें करूंक ना म्हणून. दोतोरान आपलें काम सारकें केलें, दोतोराचें कामूच तें तपासून रिपोर्ट दिवपाक न्हू, तपासून वखदां दिवपाक, तें ताजें काम. जायते पाटी त्या वखदांनी पेकोणी मेवता जायते जाणांक, वय न्हू, कित्याक ते दोतोरूय जें काम कोत्ता तें देवाचे जाणवायेंतल्यानूच काम कोत्तात. पूण म्हजो फोकस कित्याचेर आहलो, त्या दुयेंसाच्या गुलामपणाचेर. हालेलुया. त्या दुयेंसाच्या गुलामपणाचेर म्हजो फोकस आहलो आनी तातूंत ती म्हजीं उतरां भायर सरतालीं. पूण जेन्ना हांवें म्हजीं उतरां चेंज केलीं पेकोवणेचें उलोवपाक, तेन्ना तें उतर वचोन म्हाका जिवीत दिलें. हालेलुया. तर म्हजीं फस्ट ऑफ ऑल हांवें उतरां चेंज केलीं आनी त्या उतरांतल्यान म्हाका जिवीत मेळ्ळें. आतां जोरी तर आमी डिसिजन करूंक जाय, डिसिजन घेवपाक जाय कसलीं उतरां, खंयचीं उतरां उलोवपाचीं पळय तीं, जाल्यार आमकां कशें गमतलें कसलीं उतरां उलोवंक जाय पळय तीं. एक तर आमी देवाचें उतर उलोवंक जाता, नाजाल्यार देवाचें उतराचे आड जें उतर येता तें उलोवंक जाता. इदर मोन्नाचें नाजाल्यार जिविताचें. आतां जिविताचीं उतरां कितें जावन आसा, देवाचेंच उतर. देवाचेंच उतर जावन आसा जिविताचीं उतरां. म्हज्या जिवितान जिविताचें उतर कसलें जालें, देवाचेंच उतर. 1 Peter 2:24 जालें जिविताचें उतर म्हाका. दर एक सिट्युएशनान तुमी कसल्या सिट्युएशनान आहा, त्या सिट्युएशनान तुमकांय जिविताचें उतर जातलें, देवाचें उतर. Proverbs 4:20, 20, 21, 22. So Proverbs 4:20, 21, 22 आमकां म्हणटा, माय सन अटेंड टू माय वर्ड्स. हू इज सेईंग दिस? कोण म्हणटा हें? देव. देव आतां आमकां उलोवन सांगता. ओके, माय सन अटेंड टू माय वर्ड्स. अटेंड टू माय वर्ड्स. इन्क्लाइन योर इयर unto my sayings. Let them not depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Let's have it in Konkani. म्हज्या पुता, हांव तुका कितें सांगता ताचेर चीत दी. चोत्रायेन म्हजें उतर आयक. तांकां तुजे नोदरे भायर दवरिनाका. तांकां तुज्या काळजान बाळगून दवर. कित्याक जांकां तें मेळटा तांकां तें जिवीत आनी सगल्या मनशाकुलाक भलायकी. आनी कसलेय दुसरे वस्तू परस तुज्या काळजाची काळजी घे, कारण तांतल्यान जिविताची जोर फुट्टा. हालेलुया. पयलें कितें म्हणटा? म्हज्या पुता, हांव तुका कितें सांगता ताचेर चीत दी. कितें सांगता ताचेर चीत दी. आतां देव आमकां जें कितें सांगता तें आपल्या उतरा वरवींच सांगता, वय न्हू. जें आयज आमकां देवाचें उतर मेवता बायबलांतल्यान, तें देव आमकां ताजे वरवीं शिकवण दिता देवाच्या उतरांतल्यान. ओके, सो देव जें कितें आमकां सांगता आपल्या उतरांतल्यान, ताचेर म्हणटा देव तूं चींत दी. ताचे उपरांत पयले सुवातेर चींत दी. चींत दी म्हणजे हांवें वाचलां हांगासर, माय सन अटेंड टू माय वर्ड्स. आनीक एक ट्रान्सलेशन पळोवंक गेल्यार पे अटेंशन टू माय वर्ड्स. आमी आतां इस्कॉलान पासून वेता, टिचर कितें उलयता ताजेर जरी आमी अटेंशन दिना तें आमच्या मनान वेतलें. ताचेर आमकां उगडा सुचतली टिचरीन कितें म्हणलां पळय तें ना न्हू. फकत जेन्ना आमी त्या उतराचेर चींत दिता
तेन्नाच तें चिंत दिवप म्हणल्यार तो फर्स्ट स्टेप. अटेन्शन दिवप म्हणल्यार त्या उतराक तो फर्स्ट स्टेप. कित्याक जोरी तर जेन्ना आमी अटेन्शन दिता तेन्नाच आमी फुडें तें आयकून घेवंक जाता. फुडें वाच. चोत्रायेन मोचें उतर आयक. चोत्रायेन मोचें उतर आयक. तर म्हज्या उतराक चिंत दी आनी तें चोत्रायेन पयले सुवातेर आयक. हालेलुया. हालेलुया. मागीर तांकां तुजे नोदरे भायर दवरी नाका. ताका तुजे नोदरे भायर दवरी नाका. तर पयले सुवातेर चिंत दी. आतां देवाचें उतर खंय आहा आमकां बायबलान आहा आमकां देवाचें उतर A to Z न्हू. जेजू पासून आयिल्लो तेन्ना आयज पासून आमकां बूक आहा बायबलान जें बूक आहा तें त्या टायमार नाहल्लें न्हू. पूण आतां आमकां एडवांटेज आहा आख्ख्या बायबलान आमकां देवाचें उतर आयकूंक देवाचें उतर आमकां मेवता. हालेलुया. तर आमी जरी देवाच्या उतराक चिंत दिवपाक जाय जाल्यार तें देवाचें उतर आमकां खंय मेवतलें पवित्र पुस्तकान बायबलान. सो त्या उतराचेर पयले सुवातेर आमी चिंत दिवपाक जाय. दुसरें चोत्रायेन तें उतर आमी आयकूंक जाय. आतां बायबलान जें उतर आहा तें आमी खंय आयकतले हांव. एक तर आयकूंक जाता कोण त्या उतराची समजणी दिता पळय तेन्ना. वय न्हू. आतां जें हांव तर वाचतां एक्सप्लेन करता ती एक भाशेन आमी तें उतर आयकूंक जाता. दुसरें आमी कशें आयकूंक जाता जरी तर तें उतर हांव वाचतां ती उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरता ती म्हज्या कानार पडटा. वय न्हू. हांव कितें आतां जरी तर हांव तुमी ना हांगा पूण हांव जरी हें बायबलांतलें उतर व्हडल्यान वाचतां जाल्यार तेंच उतर म्हज्या कानार पडटा न्हू. हालेलुया. तर दोन वस्तूंनी आमी देवाचें उतर दोन भाशांनी देवाचें उतर आमी आयकूंक जाता. एक तर देवाच्या उतराची मोडणी कोण करता कोण प्रिचर मोडणी करता. मिसार फादर जेन्ना शर्मा सांगता ते उतराची मोडणी तो करता. तातूंतल्यान देवाचें उतर आमी आयकूंक जाता. आनी दुसरें जेन्ना देवाचें उतर घेवन आमी आमच्याच तोंडांतल्यान उचारता तेन्ना तें आमच्या कानार पडोन ते दुसरे भाशेन आमी देवाचें उतर आयकूंक जाता. तर पयले सुवातेर देवाच्या उतराची चिंत दिवन तें चोत्रायेन आयकून मागीर ताका तुजे नोदरे भायर दवरी नाका. ताका तुजे नोदरे भायर दवरी नाका. नोदरे भायर दवरी नाका म्हणजे कितें. सगळो गोत बायबल फुडल्यान दवरपाचो ना न्ही. नोदरे भायर दवरी नाका म्हणजे आमचें सगळें ध्यान मन जें आसा तें त्या उतराचेर दवरप. तें आमचें ध्यान मन आमचो फोकस जो आसा तो त्या उतराचेर दवरप. हालेलुया. सो चिंत दिवन तें आयकून तें आमचें ध्यान मन त्या उतराचेर दवरून ताका तुज्या काळजान बाळगून दवर. ताका त्या उतराक तुज्या काळजान बाळगून दवरप. काळजान दवरप म्हणजे कितें. तें आमच्या जिवितान इतलें खोलायेन रिगलेलें करप की त्या उतरा शिवाय आमी आनीक कांयच आयकून घेना. हेर वस्तू जायतीं कोण आमकां सांगता जायत पूण आमचें डिसिजन आमची चाल जावन आसा फकत त्या देवाच्या उतराचेर. आमी आनी डिस्ट्रॅक्ट जायना. देवाच्या उतरा आड जें कितें उतर येता तें मानून घेवन आमची डिसिजनां चेंज करिना पूण फकत आमच्या काळजान तें बाळगून दवरून तें आमच्या काळजाचे खोलायेक रिगोवन आमचे त्या देवाच्या उतराचेर आमची चाल चलोवंक. आनी जेन्ना ह्यो चार वस्तू आमी करता ते कित्याक लागून करता. एक तर देवाच्या उतराची चिंत दिवंक जाय. चिंत दिवन तें चोत्रायेन आयकून तें आमचे नोदरे मुखार दवरून आनी तें आमच्या काळजांत रिगोवन. कित्याक लागून कित्याक जांकां तें मेळटा तांकां तें जिवीत. जांकां तें मेळटा कितें मेळटा उतर देवाचें उतर तांकां तें जिवीत. जिवीत.
आतां जरी आमी आमचे उलोवपा प्रमाणे मरण वो जिवीत आमकां मेवता जाल्यार ह्या उतरां वरवीं आमकां गमता जिविताचीं उतरां कितें पळय तीं. देवाचें उतर जावन आसा आमकां तें जिवीत. हालेलुया. जेन्ना देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता, केन्ना आमच्या तोंडांतल्यान उतर तें भायर सरोंक पावतलें? जेन्ना आमी त्या देवाच्या उतराचेर चीन दिता, तें आयकता, तें आमचे नोदरे भायर वचोन दिना, सगळें आमचें ध्यान मन त्या देवाचेर दवरून तें आमच्या काळजांत रिगोयता, तेन्ना आमकां तें जिवीत जाता. हांवें म्हजे पेकोणे आतां 1 Peter 2:24 हांव सांगतालो हे भाशेन हांवें ताजी समजणी घेवन त्या उतरांतल्यान म्हाका पेकोणी दिली. ह्यो 4 वस्तू म्हज्याय जिवितान आहल्यो, म्हाका तेन्ना खबर नाहल्ली हांव त्यो कोत्तालो म्हणून. पूण पयले सुवातेर हांवें त्या उतराचेर चिंत दिलें. जी टेस्टिमनीन जें म्हाका एक्सप्लेनेशन मेवतालें तें हांवें खोलायन आयकून घेतलें पयले सुवातेर. अरे ती टेस्टिमनी कितें सांगता? न्ही फकत म्हाका हे सिमटम्स जाले ते सिमटम्स जाले, तातूंतल्यान कोण जरी सांगता अरे म्हाका अमके सिमटम्स जाताले, अमके आनी कितें इतलें ब्लिडींग जातालें तितलें ब्लिडींग जातालें, तातूंत एक भिरांत येवपा जाता न्हू. पूण ते टेस्टिमनींतल्यान देवाच्या उतराची शिकवण आहली. हांवें त्या शिकवणेचेर ध्यान दिलें आनी परतून परतून तें आयकलें. कित्याक एक पाट आयकलें विसरोंक जाता, 2 पाट आयकलें विसरोंक जाता. कित्याक 1-2 पावटी आयकलें पासून जाल्यार आमकां ती समजणी मेवना. हांवें तें एक टिचींग घेवन, एक टेस्टिमनी घेवन परतून 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 ती आयकली. कित्याक म्हाका आहली ताजी समजणी. समजणे भायर जरी म्हाका जरी ताजी समजणी नाहल्ली, ताजेर म्हाका एक्शनूय घेवपा जावचें नाहलें, तें वेव्हारान घालूंक म्हाका जावचें नाहलें. तो हांवें तें देवाचें उतर परतून 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 आयकलें. कित्याक ती समजणी घेवपाक. आनी जेन्ना हांवें तें परतून 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 आयकलें तेन्ना म्हाजें मन फकत ताजेर वेतालें. हो टायम जावन आसलो पॅन्डेमिकाचो आनी न्यूज तर सगल्याक आसतालो. टिवीचेर पळोवंक गेल्यार दिसभर तोच न्यूज चलतालो न्हू. घरा भायर सरशी नेबरा लागीं उलयता थिंगासरूय तें पॅन्डेमिकाचें उलोवप जातालें. पूण तें डिसिजन हांवें घेतलें परतून 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 तें देवाचें उतर आयकोपाक. कित्याक म्हजो फोकस, म्हजें ध्यान मन फकत त्या उतराचेर आसूं दी म्हणून. कित्याक हांव जाणा आहलो जरी तर तें उतर म्हज्या मनांतल्यान भायर वेता, म्हजीं एक्शनां परतून त्या दुयेंसाच्या गुलामपणाचीं जातलीं म्हणून. तर हांवें तें उतर परतून 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 आयकलें कित्याक म्हजें ध्यान मन त्या उतराचेर उरोंक जाय म्हणून. आनी परतून परतून आयकलें आनी तातूंतल्यान म्हाका जेन्ना ती समजणी मेवली, ती समजणी म्हज्या काळजांत रिगली. ती समजणी म्हज्या काळजांत रिगली. आनी जेन्ना ती समजणी म्हज्या काळजांत रिगली तेन्ना म्हाका ती उतरां म्हाका बदलपाक जालीं. जरी तर समजणी नाहल्ली आनी हांवें उतरां म्हजीं बदललेलीं पासून जरी तर हांव म्हणटालो जेजू तुज्या गांवांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या, जाल्यार ती फकत उतरां जातलीं आहलीं न्हू. ते समजणी नाहल्ली म्हणटच ती फकत पोकी उतरां जातलीं आहलीं. कित्याक ते पोक्या उतरांनी भावार्थ आसचो नाहलो. पूण जेन्ना तें देवाचें उतर पयले सुवातेर हांवें ताचेर ध्यान दिवन तें परतून परतून आयकलें, तातूंतल्यान म्हाका ती समजणी मेवली. ते समजणेंतल्यानूच म्हाका तो भावार्थ येयलो. आनी त्या भावार्थांतल्यान ती जेन्ना हांवें उतरां म्हजीं उच्चारलीं, तें देवाचें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान उच्चारलें, तो भावार्थान त्या देवाच्या उतरांतल्यान तें जिवीत आहलें तें म्हाका मेवलें. हांव म्हणटालो न्हू, देवान म्हज्या पातकांचें फारीकपण आपले कुडीर घेतलां. म्हजे कुडींतलें दुयेंस आपले कुडीर घेतलां आनी म्हाका कितें दिलां? आपलें जिवीत. आतां तें आपलें जिवीत म्हजे कुडीन कशें दिलां? ताच्या उतरा वरवीं. ताच्या उतरा वरवीं. ताचें उतर जेन्ना आमी भावार्थान आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता तेन्ना त्या उतरांतलें जिवीत आमकां अणभवूंक मेवता. आतां हातून
मन ध्यान दिवपाक जाय आमी भावार्थाचेर. भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ म्हणजे कितें? इज द सबस्टन्स. सबस्टन्स म्हणजे कितें? हॉलिक्स. Faith is the assurance of things hoped for and the substance of things that we cannot see. भावार्थ म्हणजे सिंपल उतरांनी जें कितें मागणें आमी कोत्ता तें आमकां मेळ्ळें म्हणून सोत मानप. सिंपल भावार्थ. भावार्थ म्हणिना जें तुमी मागणें कितें कोत्तात ताजें फळ तुमकां फुडाराक मेवतलें. केन्ना मेवतलें तें सांगूंक जायना. मे बी देव दीत, देव ना दीत. हो भावार्थ न्ही. भावार्थ फुडाराचें केन्ना उलयना. भावार्थ म्हणटा जें कितें आमी मागलां तें आमकां ह्या वेळार मेवलेलें आहा. तो जावन आसा भावार्थ. आमकां तें दिसोना जायत आमच्या दोळ्यांनी. आमच्या दोळ्यांनी तें आमकां दिसोना जायत. पूण आमचो भावार्थ आमकां सांगता तें जाल्लें आसा. तें जालां. देवान तें आमकां दिल्लें आहा. द मोमेंट वी मेक अ प्रेयर, God has answered that prayer. The moment we ask for something, we have received it. That is faith. Faith is believing that we have already received what we have prayed for. Hallelujah. तर आमी आतां जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता आमच्या तोंडांतल्यान उचारता हातूनय इदा आमी तें भावार्थान उचारूंक जाता और एक what's the Konkani word for hope? आशा. बरवासो विश्वास. तुझा more like faith. What is hope? Hope is something that can happen in the future. I hope I get a big house. I hope I get my healing. When I say I hope I get my healing, I'm saying that healing is going to come sometime in the future, no? If it's already in the present, we can't hope for it anymore, no? What is the point of hope then if it's already there? Zori tor jengi ne ami already ha. एक घर जरी आमकां जाय तें घर जरी ऑलरेडी हा जाल्यार त्या घराक आनी होप आनी करूंक जायना न्ही आमकां. जेन्ना घर ना तेन्ना वी कॅन से ओके आय होप आय गेट अ बीग हावस. सो दॅट होप इज ऑलवेज इन द फ्युचर. इफ आय एम सेईंग आय होप आय गेट हील्ड, होपफुली आय विल गेट हील्ड, आय एम सेईंग तें फुडाराक जातलें. आतां विस्वास जावन आसा तो भावार्थ. भावार्थ विस्वास जें कितें आमी मागलां तें आमकां ह्या वेळार मेवलां म्हणून, तें देवान ऑलरेडी आमकां दिलां म्हणून तें मानप, तें सोत मानप. दॅट इज भावार्थ. दॅट इज विस्वास. विस्वास एक्चुअली इज ट्रस्ट वीच इज मच हायर देन फेथ. सो जो तो भावार्थ आमकां म्हणटा जें कितें आमी मागलां तें तुमकां मेवलें म्हणून तुमी सोत मानात, तो भावार्थ. मार्क 11:24 म्हणटा जें कितें तुमी मागलां तें तुमी मानात तुमकां मेवलां म्हणून. आनी जेन्ना आमचीं तीं उतरां ते भावार्थान बरलेलीं जाता की जें आतां आमी आतां लेट्स से कोण देवाचें उतर 1 Peter 2:24 जेजू तुज्या गाव्यांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या हें उचारता आपल्या तोंडांतल्यान, परतून परतून उचारता. जेजू तुज्या गाव्यांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या, जेजू तुज्या गाव्यांनी पेकोणी मेवल्या. एके वाटेन मन जावंक जाता आमचें जितलें सुबेज हांव तें उतर उचारतां
तितलें देव सुबेज आमकां दितलो, तितलें फास्ट देव आमकां दितलो. तर आमी एवरीडे 100 पाटी, 200 पाटी, 300 पाटी तें सेम उतर उच्चारूंक ट्राय करता. बिकॉज आमकां दिसता जितलें सुबेज आमी उच्चारता तितलें फास्ट वा तितलें सुबेज देव आमकां तें बेसांव दितलो. तातूंत भावार्थ आहा? ना, तातूंत भावार्थ ना. कित्याक जरी तर भावार्थ आहलो जाल्यार आमी तो नंबर त्या रिजल्टाक अटॅच करची नासलें. आमी चिंतची नासलीं जो रिजल्ट आमकां मेळपाक जाय, जें ब्लेसींग आमकां मेळपाक जाय तें त्या नंबराचेर डिपेंडंट आसतलें म्हणून. जितलें सुबेज आमी तें देवाचें उतर उच्चारता तितलें सुबेज आमकां बेसांव मेळटलें अहें जरी तर आमचें चिंतप जाता जाल्यार तें भावार्थाचें न्हय. पूण जेन्ना आमी भावार्थान म्हणटा जेजू तुज्या काव्यांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या, तें आमी भावार्थान म्हणटा मानूंक की ती पेकोणी आमकां मेवल्ली आहा म्हणून. हालेलुया. ती आमकां पेकोणी मेवल्ली आहा म्हणून. आनी जें उतर आमी तें उतर आमी भावार्थान उच्चारता तें आमचें मन तें स्वताचेर धरूंक. त्या भावार्थान जें उतर आमी उच्चारता तें मन आमचें मन बदलूंक. आमच्या मनाचो जो फोकस आहा तो चेंज करून दुयेंसायलो काडून देवाच्या उतराचेर हाडूंक तें आमी उतर उच्चारता. समजलें? हालेलुया. समजलें सगळें? कोणाक समजोंक ना प्लीज सांगात. बिकॉज जरी तर हें समजना न्हू जाल्यार आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारतलीं खरीं पूण आमकां रिजल्ट पळोवंक मेळचो ना. आनी जेन्ना रिजल्ट पळोवंक मेळना आमी कितें उच्चारता ताचें आमकां फळ पळोवंक मेळना जाल्यार आमी मागीर निराशी जातलीं. आनी जेन्ना तें निराशी जातलीं तेन्ना आमकां दिसतलें ओके देवाचें उतर काम करिना, देवाचें उतर चलना. सो समजलें सगल्यांक? भावार्थान देवाचें उतर उच्चारप आनी भावार्थान देवाचें उतर उच्चारप हातूंत कितें बदल पळयतो? भावार्थान देवाचें जेन्ना आमी उतर उच्चारता तेन्ना आमी आमच्या काळजांतान मानून घेता की जें आमी उतर उच्चारता ताचें फळ आमकां मेवलां म्हणून. आमच्या दोळ्यांनी दिसना जायत तें पूण तें देवान दिल्लें आसा. हालेलुया. प्रेज जीसस. येस ब्रदर. तूं केन्नाय गोवायकी दिता तेन्ना लोक दुसरो पिडेस्त आहा तो आपणाचेर मागणी कर म्हूण केन्ना तुजे लागीं मागला? आपणाचेर मागणी कर म्हूण मागला कोणें तरी पूण म्हाकाय तो म्हज्या भावार्थानूय अधिकार दिल्लो आहा जेजून. ओके. सो ब्रदराचें क्वेश्चन आहलें. हांव आतां म्हजी गवायकी दितां. ती गवायकी आयकून कोणें तरी म्हजेशी येवन म्हाका रिक्वेस्ट केला ओके आपल्याचेर हात दवर आनी मागणें कर म्हणून. तुजें क्वेश्चन तें आहलें न्हू ब्रदर? वय. आतां हांवें केलां? वय केलां. कित्याक? एक तर पयली देवाची आज्ञा आमकां आहा जें बरेंपण आपूण तुज्या जिवितांत दिता त्या बरेपणांतल्यान तुवें दुसऱ्यांचेरय तोच सेम आशिर्वाद घालूंक जाता. ती तर एक वस्त. दुसरी वस्त जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान जो कोण विस्वास दवरता ताणें पिडास्तांचेर हात धरून मागणें केलें जाल्यार तीं पिडेस्तां बरीं जातलीं. सो ह्यो दोन वस्तू जरी हांव मानून चलतां जाल्यार जरी कोण पिडेस्त म्हजेशी येता आनी म्हणटा म्हजेर मागणें कर जाल्यार हांव कोत्तां मागणें. पूण ताचेरूच म्हज्यान स्टॉप जावंक जायना. कित्याक? म्हाका पेकोवणी पयले सुवातेर कित्याचेर मेवल्या? म्हजेर कोणें हात धरून न्ही, म्हजेर कोणें मागणें करून न्ही. म्हाका पेकोवणी मेवल्या देवाच्या उतराची समजणी मेवतोच. कित्याक ते समजणेंतल्यान म्हाका भावार्थ आयलो
त्या भावार्थान जेन्ना हांवें उतर उचारलें तेन्ना म्हाका ती पेकोवणी मेवल्या. पूण जरी तर कोण पिडेस्तून आतां म्हणटा म्हाका म्हजेर हात दवर आनी हांव बरो जातलो, हांव दवरतां हात. पूण थिंगा स्टॉप जायना जावन त्या उतराची समजणी ताका हांव दितां. कित्याक हात दवरलो तो कोणाचो भावार्थ? म्हजो भावार्थ. पूण जरी तो कोण पिडेस्त येता ताका भावार्थ ना जाल्यार म्हज्या भावार्थान ताका पेकोवणी मेवल्या ती फाल्यां वचोंक जाता. जें दुयेंस पयस केल्लें तें पोत्तून येवंक जाता. कित्याक ताका तो आजून भावार्थ ना न्हू, ताका त्या उतराची समजणी ना. सो म्हज्या भावार्थान म्हजो भावार्थ देवाच्या उतराचेर धरून हांवें पिडेस्तांचेर हात दवरूंक जाता. बट देन हांवें तांकां ती समजणी दिवपाक जाय. हालेलुया. तुवें आतां केन्नाय कोण मागणी केलें पिडेस्तांचेर तो बरो जालो पूण केन्नाय तुका मॅसेज येता, निरोप येता कित्याक लागून ती पिडा आयले काय म्हूण, वो कितेंय फुडाराक डायरेक्शन कशें चलोवपाक? ना, तो ते गिफ्ट जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या हातान. तें फुडलें येता विजन बा म्हणटाय न्हू तो. ते गिफ्ट पवित्र आत्मो डिफरंट जाणांक डिफरंट भासांनी दितात. पूण म्हजो भावार्थ कित्याचेर आसलेलो आहा? त्या विजनाचेर न्हू, पूण देवाच्या उतराचेर. देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता, जरी तर म्हज्या आंगांतलो कसलो एक मेवो आत्मो भायर सरला, ओके, जरी तो त्या दुयेंसाचो जो मेवो आत्मो आसलो तो म्हज्या कुडींतल्यान भायर सरला, जाल्यार देवाचें उतर ऑलरेडी म्हाका सांगता फुडाराक कितें जातलें पळय तें. देवाचें उतरूच सांगता. म्हाका विजनाक रावपाची गरज ना न्हू, त्या देवाच्या उतरांतल्यानूच म्हाका फुडलो स्टेप कितें जातलो तोय देवाच्या उतरांतल्यान म्हाका सांगला. कित्याक जेजू म्हणटा जरी तो तुज्या आंगांतलो एक मेवो आत्मो भायर सरता आनी तूं तुजे कुडीन तुजी कूड ती रिती दवरताय, तुजे कुडीन देवाचें बरेंपण देवाचो मोग अणभवनाय, जाल्यार तो मेवो आत्मो जो भायर सरला तो तुजी कूड रिती पळयतलो आनी आनीक 7 जाणांक घेवन येतलो. हें देवाचें उतर सांगता. वीच स्क्रिप्चर इट इज? सच नो. One spirit goes out and gets 7 more. सो नेक्स्ट कितें जातलें तें देवाचें उतर म्हाका सांगता. आय डोंट हॅव टू वेट फॉर विजन्स फॉर दॅट. When one spirit leaves, we have to fill our heart with the teachings of God. जरी तर मनान आमच्या एक थॉट येता वय, आतां तो एक थॉट आमी भायर काडूंक जाता? If we have to stop a thought, can we remain any time without any thought? केन्ना एक हो टायम येता जेन्ना आमच्या मनान कांयच चिंतप आसना? Matthew 12:43-45. ओके, जाता केन्ना जें आमच्या मनान कसलेंच चिंतप आसचें ना न्हू. आमच्या मनान एवरी सेकेंड कसलो ना कसलो थॉट येता. आतां जरी तर आमी एक कसलो वायट थॉट आहा, नॅगेटीव थॉट आहा, तो काडलो जाल्यार मन आमच्या रित्यान दवरूंक जायना. वी हॅव टू रिप्लेस दॅट विथ अ पॉजिटीव थॉट, नो? येस. सो वेन one evil spirit is taken out of our life, we have to fill that place with God's Spirit, with God's teaching, with God's love. Otherwise, that place is going to remain empty. And when it remains empty, that spirit which has been taken out, that spirit is going to come back with 8 more spirits. That is why I may pray over somebody that that person may get healed. But without the understanding of the word, without the teaching of the word, he's still going to be empty. And that emptiness is going to allow that same spirit to get 7 more worse spirits. So just laying hands is one thing, but getting the understanding of the word is even more important. Because the word does not tell us कोण हात धरता तातूंत सुटका मेवता. देवाच्या उतरांतल्यान आमकां सुटका मेवता. देवाच्या उतराची जी समजणी आमकां मेवता आनी देवाच्या उतरांतल्यान जेन्ना आमी चलता तेन्ना ती आमकां सुटका मेवता.
ना जाल्यार वी आर गोना अलाव all sorts of negativity, all sorts of evil to operate in our life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. तर आतां भावार्थ आमचो कहो चलोवंक जाय वा भावार्थान आमी खंय चलोवंक जाय तें पळोवया. हालेलुया. भावार्थान म्हणटा आमी आमचीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर एक उच्चारूंक जाय. ओके, तो जावन आसा आमचो भावार्थान आमचें जे आमकां पदवी जी दिल्ली आसा आमच्या उतरांक, ती पदवी आमी वेव्हारांत घालो. करेक्ट. तर एक तर आमचें उतर आमी चेंज करूंक जाय. ओके, पूण तो भावार्थ न्ही 2 भासांनी सांगूंक जाता. आमकां आमी म्हणोंक जाता आमी पयल्या शिवाय आमी विस्वास करूंक जायना. जाता न्हू. जरी तर आमी पळयना, जे मेरेन आमी पळयना ते मेरेन आमकां विस्वास करूंक खूब कठीण जाता. पळय. हालेलुया. आनी हातूंत आतां तो हिलिंगाचोच एग्जाम्पल आमी घेता. कोण म्हणटा आपल्याक उमकें दुयेंस आहा आनी त्या दुयेंसांतल्यान आमकां पेकोणी मेवल्या, पूण जे मेरेन ती पेकोणी कुडीन अणभवूंक मेवना ते मेरेन तो आपल्याक विस्वास भावात दवरूंक जायना ती आमकां आपल्याक मेवल्या म्हणून. कित्याक फोकस कित्याचेर वता. आमी कितें पळयता आनी तें आमी कितें पळयता तें आमकां कितें सांगता पळय ताचेर. हालेलुया. आतां बागेवन थॉमस आहलो जाणो तुमी. पळय न्हू. आतां आय थिंक इट्स जॉन 20. John 20 verses 24 to 29. Can we read please? 2 भासांचे आतां भावार्थ आसता तो पळोवया. ओके. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जुळो म्हणलोलो थॉमस तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्यांक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हटलें, ताच्या हाताचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळाचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानच्याक ना. हालेलुया. तरी खबर कोणाची? बागेवंत थॉमसाची. आतां बागेवंत थॉमस जावन आहलो एक शीस 12तलो एक न्हू. वय. बागेवंत थॉमस जावन आहलो 12तलो एक. आतां ही जेजूच्या मोन्ना उपरांतली खबर. 12 जाण आसले. ओ 12 जाणां बराबर हेर शीस आसले. ते एका रुमान जमलेले आहले न्हू. तो भिरांतीन बोलेले ते एका रुमान जमलेले आसले. हालेलुया. तेन्ना थॉमस मे बी एके कडेन भायर गेल्लो, एका वेळार भायर गेल्लो. तेन्ना जेजू ह्या शिसांक दिसती पडटा. जे ते हुंयसर ते जमलेले आसले थिंगासोर जेजू तांकां दिसती पडटा. आनी जेन्ना थॉमस पोत्तून येता तेन्ना हे उरलेले शिस्त थॉमसाक सांगता, थॉमस आमी जेजूक पळयला, जेजू आमकां भेट करूंक आयल्लो. तेन्ना थॉमस कितें म्हणटा, जे मेरेन आपूण ताजे घाये पळयना आनी ताच्या घाव्यांनी म्हजें बोट घालिना ते मेरेन हांव सोत मानचो ना. तो कितें म्हणटा, आतां जेजून थॉमसाक सगळी शिंकोण दिल्ली न्हू. थॉमसाकूच न्ही, हेरा शिसांक शिंकोण दिल्ली. हालेलुया. तांकां खबर नासलें हें न्हू की जेजू मरोन पुनर्जीवन जातलो म्हणून. वय न्हू. जेजून शिंकोण दिल्ली तांकां. पूण शिंकोण दिल्ली खरी आसतनाय पासून
जेन्ना हेर शीस तोमासाक सांगता जेजूक आमी पळयलां म्हणून, तेन्ना तोमास कितें म्हणटा? ना, आपूण सोत मानसोना जे मेरेन म्हाका एक सायन मेळना, जे मेरेन हांव तें म्हजे कुडीन अणभवना ते मेरेन हांव सोत मानसोना. जे मेरेन जरी तो तें आतां असलो जरी भावार्थ आमी आमच्या जिवितान चलता लागू जाता जाल्यार आमी म्हणटा जे मेरेन ती भलायकी हांव म्हजे कुडीन अणभवना ते मेरेन हांव सोत मानसोना. हांव ती भलायकी म्हजे कुडीन अणभवल्यारूच सोत मानतलो. मे बी म्हाज्या पांयान एक दूख आहा, ती दूख वचो मेरेन हांव सोत मानसोना. ती दूख कुडींतली भायर गेल्यारूच हांव सोत मानतलो. हो जावन आसा तोमासाचो भावार्थ. हालेलुया. समजता सगल्यांक? सो तोमास कितें म्हणटा? जे मेरेन म्हाका एक सायन मेळना, जे मेरेन हांव म्हजे कुडीन अणभवना ते मेरेन हांव सोत मानसोना. पूण हो भावार्थ खरो सारको काय? हो भावार्थ सारको? टू वेट फॉर अ सायन, टू वेट टू एक्सपिरियन्स समथींग. लेट्स सी वॉट जीजस सेज. जेजू कितें म्हणटा तें पळोवया. ओके. 8 दिसा उपरांत शीस 9व्यान घरांत आसले आनी तांच्या बराबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मोदें उबो रावन ताणें म्हटलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हटलें, तुजें बोट हांगा घाल, हें पळय आसा म्हजे हात, तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशेंत घाल. ह्या फुडें बावार्थ नासलोलो जावं नाका, पूण बावार्थ दवर. हालेलुया. हालेलुया. तर 8 दीस जातात. पोत्तून शीस सगळे एके कडेन जमलेले आहा आनी हे फाटी तोमासूय तांचे बराबर आहा. तेन्ना जेजू तांकां परतून भेट करूंक येता. आनी जेन्ना परतून भेट करूंक येता तेन्ना जेजू म्हणटा, हे पडले म्हजे गावे आसात, तुका बोट घालूंक जाय आहलें न्हू, बोट घाल आनी पळय. पूण तो म्हणटा, कितें म्हणटा? भावार्थ नासलोलो तूं जायनाका, भावार्थ दवर. तोमास कितें करूंक सोदतालो? तोमासाक जाय आहली एक सायन न्हू, बोट घालून एक्सपिरियन्स करूंक. आमची सायन जाता मे बी फॉर द हिलींग. आमच्या आंगान जी कितें दूख आहा ती भायर वचप, दॅट इज अ सायन, दॅट इज वॉट वी आर एक्सपिरियन्सींग. सो वेन वी वेट फॉर दॅट सायन, गॉड सेज आमी जाता भावार्थ नासलेलीं. नॉट इवन उण्या भावार्थाची, पूण भावार्थ नासलेलीं. जेन्ना आमी ती सायन एक्सपिरियन्स करूंक सोदता तेन्ना आमी जाता भावार्थ नासलेलीं. पूण जेजू कितें म्हणटा? तुमी भावार्थ नासलेलीं जायनाकात, पूण तुमी भावार्थ दवरात. सो एके वाटेन आहा तोमास, जाका दिसता आपूण भावार्थ दवरता म्हणून, पूण तो म्हणटा आपल्याक एक सायन जाय. हालेलुया. जायते फाटी आमचे लागीं अशें जाता. आतां हांवें म्हणूंक जातालें, म्हाका देवाचें उतर सांगता, त्या उतरांतल्यान म्हाका पेकोणी मेवल्या म्हणून न्हू. आमी वाचलां देवाचें उतर 1 Peter 2:24. जेजूच्या गाव्यांनी आमकां पेकोणी मेवल्या. जाल्यार म्हज्यान म्हणूंक जातालें, पेकोणी मेवल्या जाल्यार म्हाका एक सायन जाय. ती सायन मेवल्या उपरांतूच हांव भावार्थ दवरतलों. सो जरी तर हांवें तशें म्हणलेलें जाल्यार हांव भावार्थान उलयतलो आसलो. जरी तर हांवें म्हणलेलें, अरे देवाचें उतर सांगता म्हाका पेकोणी मेवल्या म्हणून न्हू, जाल्यार म्हाका एक सायन जाय, जाल्यार म्हजें उतर भावार्थाचें जातलें आसलें ना. देवाचें उतर म्हणटा, जरी तर हांव तशें म्हणटा जाल्यार हांव भावार्थ नासलोलो जाता. हालेलुया. पूण दुसरे वाटेन आसा अब्राहम. हालेलुया.
आतां अब्राहमाक सेम देवाचें उतर मेवता. हालेलुया. अब्राहमाक पूत नाहलो. अब्राहमाक एक लेगून पूत नासलो आनी तो पूत मेवतलो म्हणून होप पासून नाहलो. कित्याक ताका लांब पिराय जाल्ली. 70 वर्सां ताका ऑलरेडी जाल्ली. आतां 70 वर्सां म्हणल्यार तुमी चिंता कोणाक पूत जावंक जाता. 70 वर्सांचे पिरायेचेर ताका देव येवन सांगता, अब्राहम तुका एक पूत जातलो. हालेलुया. 70 वर्सांचे पिरायेर देव येवन तुका सांगता तुका पूत जातलो. आतां तेन्ना अब्राहमानूय म्हणूंक जातलें न्हू, जे मेरेन म्हाका पूत जालोलो हांव पळयतां ते मेरेन हांव भावार्थ दवरचो ना. सेम थॉमसान म्हणलेलें, जे मेरेन हांव म्हजो हात जेजूच्या गाव्यांनी म्हजो हात जेजूचे कुशीन घालिना ते मेरेन हांव भावार्थ दवरचो ना. हें थॉमसान म्हणलेलें. पूण अब्राहम तो हें कांयच म्हणिना. अब्राहमाक देवाचें उतर मेवल्लें न्हू एक उंचले पिरायेर ताका एक पूत जातलो म्हणून. पूण अब्राहम कांयच सायन सोदिना. हें म्हणिना की ओके म्हाका एक सायन दी, म्हजो पूत पळयतच आपूण भावार्थ दवरतलो. आनी देवाचें उतर अब्राहमाक हेंवूय सांगिना की तुका एक पूत मेवतलो म्हणून. देवाचें उतर अब्राहमाक सांगता आपणें तुका व्हड राष्ट्रांचो बापूय केला म्हणून. आतां अब्राहमाक एक पासून पूत ना आनी देव येवन ताका सांगता आपणें तुका व्हड राष्ट्रांचो बापूय केला म्हणून. अरे राष्ट्रांचो बापूय म्हणल्यार पयले सुवातेर एक पूत जाय न्हू. तो एकूय पूत ताका ना आनी तो एक पूत नासतना पासून देव येवन ताका सांगता आपणें तुका व्हड राष्ट्रांचो बापूय केला म्हणून. पूण अब्राहमाचो रिस्पॉन्स कितें जाता? अब्राहम विस्वास दवरता. अब्राहम म्हणिना आपणें ही व्हड राष्ट्रांची पोजा पळयल्या उपरांतूच आपूण भावार्थ दवरतलो. ओ आपल्याक पयलो पूत मेवल्या उपरांत आपूण भावार्थ दवरतलो. ताणें कसलीच सायन नासतना पासून भावार्थ दवरलो. हालेलुया. तो जावन आसलो अब्राहमाचो व्हड भावार्थ. कांय सायन मेवनासतना पासून ताणें देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरलो. देवाचें उतर सांगता न्ही देवाच्या उतरान म्हाका व्हड राष्ट्रांचो बापूय केला म्हणून, आनी देवाचें उतर केन्नाच फट जावंक जायना. तर तें देवाचें उतरूच म्हाका पुरो. हालेलुया. तें देवाचें उतरूच म्हाका पुरो. त्या देवाचे उतराचेरूच हांव चलोंक राजी आहा. हालेलुया. हो जावन आसलो अब्राहमाचो भावार्थ. आतां अब्राहमाक पूत पळोवंक मेवलो. अब्राहमाक पूत पळोवंक मेवलो न्ही, जालो न्ही. आयझॅक जालो. आयझॅक जल्मून आयलो. पूण त्या 25 अब्राहमाक उतर येयलें 70 वर्सांचेर. आयझॅक जालो 100 वर्सांचो आसतना. अब्राहम 100 वर्सांचो आसतना. तर त्या 25 वर्सां पासून जें कितें अब्राहमाच्या जिवितान घडोवन आयलें तें सगल्या मोदें अब्राहमान आपल्याचो भावार्थ सोडूंक ना. अब्राहमान सदांच भावार्थ दवरलो. जें उतर देवान म्हाका दिलां, जें देवान बासायलां तें उतर घडून येतलेंच. आतां अब्राहमान म्हणूंक जातालें आरे हांव तर जाणटे पिरायेर पावलां, हे जाणटे पिरायेर आनी म्हाका पूत जावंक जाता ना न्हू. जायते फावटी कोण जाणटे पिरायेर आसता आनी तांकां कसलें दुयेंस येता, तांच्या तोंडांतल्यान कितें आयकूंक येता? आतां हे पिरायेर आनी कितें हिलींग, म्हजो वेळ आयलो आसतलो. हे पिरायेर आनी हांव बरीं जातलीं, मे बी म्हजो वेळ आतां वचपाचो. आतां अब्राहमान तेंच म्हणूंक जातलें न्हू, 100 वर्सां पासून आपूण वेट कोता. आतां आनी हिंचो पूत, आतां म्हजो टायम जालो मरपाचो.
हें अब्राहमान म्हणलें ना. कोणाक जाणटे पिरायेर पासून कसलें दुयेंस जाता, देवाच्या उतरांतल्यान ती पेकोणी त्या जाणटे पिरायेर येवंक जायना. जाता न्हू, पूण विस्वास आमी कित्याचेर दवरता ताची गरज. एके वाटेन एकलो दादल्यान म्हणूंक जाता आपूण शेमोर वर्सांचो, आतां आनी आपल्याक पूत जावंक जायना. पूण दुसरे वाटेन अब्राहमाचोच भावार्थ घेवन आनी कोणें म्हणूंक जाता शेमोर वर्सां जालें खरी, पूण ती शेमोर वर्सां देवाक लागना. जरी तो देवान एक बासावणी केल्या जाल्यार ती बासावणी म्हज्या जिवितान पुरी जातलीच. कित्याक ती देवाची बासावणी. देव आपले बासावणेचे आड केन्ना वचना, देव आपल्या उतराचे आड केन्नाच वचना. तो हो जावन आसलो अब्राहमाचो भावार्थ. ताची लांब पिराय जाल्ली खरी पासून ताची बायल सारा तिकाय गोरपाट जावंक जायनासलें. तें सगलें अब्राहमान इग्नोर करून, जें ताच्या दोळ्यांनी दिसतालें आपली उंचली पिराय, आपल्या बायलेचें कंडिशन, तें इग्नोर करून फोकस कोणाचेर दवरलो? देवाच्या उतराचेर. देवाच्या उतराचेर ताणें फोकस दवरलो. फोकस दवरूंक नाहल्लो जाल्यार ताका ती 25 वर्सां काडूंक जातली आहली. ते 25 वर्सां ताणें भावात दवरूंक जातलो आहलो ना न्हू. पूण आमी प्रॉवर्ब्स 4:22 आमी वाचतालीं तेन्ना कितें शिकलें आमी? देवाच्या उतराचेर चिंत दिवंक जाय, तें आयकूंक जाय, तें सदांच दोळ्या मुखार आमच्या दवरूंक जाय, सो दॅट तें आमच्या काळजांत रिगतलें. हालेलुया. अब्राहमान तेंच केलें न्हू. देवाचें उतर आयिल्लें ताका, पूण दर एक दिसा ताणें त्या देवाच्या उतराचेर फस्ट ऑफ ऑल आपलें मन दवरलें. ताच्या देवाच्या उतराचेर ताणें विचार केलो. तें देवाचें उतर आपल्या काळजांत रिगोयलें. तातूंतूच ताच्या भावार्थाक फळ मेळपाक तें पॉसिबल जालें. हो जावन आसा अब्राहमाचो भावार्थ. ताका कसली सायनीची गरज नाहल्ली, ताका फकत देवाचें उतरूच पुरो आहलें. आमच्यांनी तो सेम भावार्थ, अब्राहमाचो भावार्थ आसा, तो आमच्या जिवितांत लागू करूंक जाता. जें कितें आमी देवाचें उतर उच्चारता तातूंत सायन सोदिना जावं एक सायन पळोवपाक सोदिना जावं देवाचें उतरूच म्हाका पुरो म्हणून तो भावार्थ आमी आमचो उच्चारूंक जाता. की जरी तो देवान आपल्या उतरान कितें सांगलां जाल्यार तें जरूर घडोवन येतलें, तें जरूर पुरें जातलें. जरी तो देवाचें उतर म्हाका सांगता ताच्या गाव्यांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या म्हणून, जाल्यार ती म्हाका मेवल्या. हो म्हजो भावार्थ. हालेलुया. प्रेज गॉड. आनी असलो भावार्थ जेजूक मानता. असलो भावार्थ जेजूक मानता. कित्याक जेजू कितें म्हणटा? जेन्ना आमी सायन सोदता तेन्ना जेजू म्हणटा भावार्थ नासलेलीं जायनाकात, भावार्थ दवरात. कॅन वी रीड दॅट? John 20, next verse. Same, go further. You read last that भावार्थ नासलेलीं जायनाकात पूण भावार्थ दवरात ताचे उपरांत. John 20, either 29 or after that. 29. John 20, 29. थॉमसान ताका जाप दिवन म्हटलें, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हटलें, म्हाका पळयल्या म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय. पळय नासतना भावार्थ दवरता ती खरेंच सुभागी. हालेलुया. हालेलुया. तर
जेजू तोमसाक येता आनी म्हणटा, हे पळय म्हजे गावे आसा, तुजें बोट म्हज्या गाव्यांनी घाल. आनी तोमस जेन्ना तें बोट जेजूच्या गाव्यांनी घालता तेन्ना म्हणटा, म्हज्या दोनया आनी म्हज्या सोमया. आनी जेजू कितें म्हणटा हें आयकोन, तोमस तुवें म्हाका पळयलोय म्हणून तुवें तुजो भावार्थ उचारलाय, पूण जीं पळय ना आनी तरी पूण भावार्थ उच्चारता तीं सुभागी. हालेलुया. दोन वस्तू जेजू उलयता. तुवें म्हाका पळयलाय म्हणून तुवें तुजो भावार्थ उचारलाय, पूण जीं पळय नात आनी तरी पूण भावार्थ धरतात तीं सुभागी. हालेलुया. तोमसान एक सायन सोदलेली न्हू, जेजू जिवंत आसा म्हणून एक सायन सोदलेली. पूण जेजू म्हणटा, जीं कोण सायन सोदिना, फकत तांकां एक उतर पुरो आनी त्या उतराचेर तीं भावार्थ धरतात तीं जावन आसा सुभागी. हालेलुया. असली एक वापार, असली एक एपिसोड आमकां पळोवंक मेळटा मातेवाच्या शुभ वर्तमानान. Matthew 8. See, no, if you can get it in Konkani. Matthew 8, verse 5 onwards. वाचते कोंकणीन. जेजू कापरनाच्या भितर सरलो उपरांत एक शेतपती उपकार मागूंक ताचे सोशी आयलो. तेणेन म्हटलें, सायबा, म्हजो चाकर घरान आरीन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हटलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. पाळून शेतपतीन म्हटलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. हालेलुया. तर हांगासर दिस इज मॅथ्यू 8, मातेवाचें शुभ वर्तमान 8वो आवेस्वर. ओके, 5वी ओळ आनी फुडें हांगासर म्हणटा, जेजू कडेन एक शोधपती जेजूचो उपकार मागूंक येता. ओके, तो म्हणटा, जेजू, म्हजो एक चाकर घरा कडेन बरो ना आनी खुबूच दुखेन वळवळटा. तो जेजू कितें म्हणटा, ओके, आपूण तुजे बराबर येता. हालेलुया. आनी कॅन यू रीड दॅट अगेन? वर्स 7. जेजून ताका म्हटलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. जेजून ताका म्हणलें, हांव येता आनी हांव ताका बरो करता. पूण हो शोधपती कितें म्हणटा फुडें? पाळून शेतपतीन म्हटलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तो शोधपती जेजूक म्हणटा. जेजू ताका सांगता, ओके, हांव तुजे बराबर येता आनी हांव तुज्या चाकराक बरो करता. पूण शोधपती म्हणटा, सायबा, तूं म्हज्या घरान येवपाक म्हाका फावना, पूण तूं फकत उतर उलय आनी म्हज्या चाकराक भलायकी मेवतली. तर हो शोधपती कितें म्हणटा, जेजू, तुवें म्हज्या घरा येवपाक पासून गरज ना, कित्याक तुवें फकत एक उतर उलोवंक जाता आनी त्या उतरांतल्यान म्हज्या चाकराक भलायकी मेवतली. तर तो कित्यान पदवी हा म्हणून आपलो भावार्थ उच्चारता? जेजूच्या एकाच उतरान. हालेलुया.
तो म्हणटा जेजू तुवें हात पासून दवरपाची गरज ना, तुवें म्हज्या घरा येवपाची पासून गरज ना, तूं हांगासर उतर उलयल्यार म्हजो जो चाकर घरा कडेन आसा त्या चाकराक त्या उतरांतल्यान भलायकी मेवतली. हालेलुया. सो ताचो भावार्थ कित्याचेर आसलो? जेजूच्या एका उतराचेर. हालेलुया. आनी हो भावार्थ पळोवन जेजू कितें म्हणटा काय? तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाता खाल आसा आनी म्हज्या खाल शिपाई आसा आनी तांकां एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता आनी दुसरो येता. हे म्हटल्यार तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू एकदम अजाप जालो आनी आपल्या फाटल्यान येतल्यांक तांकां म्हटलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येतलो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलाक मेळोंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सत सांगता. हालेलुया. या तर शोधपोती कितें म्हणटा? जेजू तुजें फुकत एक उतर पुरो. आपूण जाणो कित्याक आपूण एक शोधपोती म्हणजे कितें? जाचे खाला आनीक 100 शिपाई आसात आनी तो म्हणटा आपल्याक तो अधिकार आहा. आपणें फकत एकूच उतर उलयल्यार ते 100 शिपाई आपूण जें कितें सांगता तें कोत्तले. आपूण आपल्या चाकरांक फकत एकूच उतर उलयल्यार पुरो आनी ते म्हजे चाकर जें कितें उतर हांव उलयतां तें उतर वचोन ते कोत्तात. ही जावन आसा म्हजो अधिकार. तो सेम अधिकार म्हणटा जेजूक, तो म्हणटा तुज्या उतरान आसा. हालेलुया. तो म्हणटा फकत तुजें उतर पुरो. आनी हें पळोवन जेजू म्हणटा येदो व्हडलो भावार्थ हांवें खंयसरूच पळोवंक ना. आखे इस्रायल पुरचे मदें हांवें असलो भावार्थ पळोवंक ना. सादी वस्त न्हू. तो म्हणटा जेजू तुजें फकत उतर पुरो. आनी जेजू म्हणटा येदो व्हडलो भावार्थ हांवें खंयसरूच पळोवंक ना. एके वाटेन आसा थॉमस जो म्हणटा उतर पुरो ना, आपल्याक सायन जाय. आपूण म्हाका पयलें एक्सपिरियन्स करूंक जाय ते मेरेन हांव विस्वास दवरचो ना. दुसरे वाटेन हो शोधपोती आहा. शोधपोती खंयचो? रोमाचो, रोम किंगडमाचो, जो इस्रायलाचे आड आसलो, जो इस्रायलाचेर संसद चलयतालो. त्या किंगडमाचो शोधपोती येवन जेजूक म्हणटा जेजू तुजें फकत एक उतर पुरो. आनी तो भावार्थ पळोवन जेजू म्हणटा येदो